हाय हाय जाय जाय कोंकणी आमची भास कोंकणी आमची भास कोंकणी आमची भास कोंकणी आमची भास कोंकणी कोंकणी आमची भास कोंकण आमचो गांव आमच्या कोंकणान आमी कोंगणे जावन आसाव कोंकणी आमची भास कोंकण आमचो गांव आमच्या कोंकणान आमी कोंकणे जावन आसा ही कोंकणांतल्या कोंकणांतलो जागो ही आमची कोंकणी तूं विसरनाका ह्या मायभाशेचो एक बरो दिवस तूं कोंकणो आसता फिरगी जायनाका जायते जण या कोंकणांत जल्मोन आयलेले कोंकणांतली धानी जेवण खावन व्हड जाले व्हड जाता शिकप सोडून ते परदेशाक गेले ल्हानपणाल्या मायभाशेक ते वळखनाच जाले जायते जण ह्या कोंकणांत जल्मोन आयलेले कोंकणांतली धानी जेवण खावन व्हड जाले व्हड जाता शिकप सोडून ते परदेशाक गेले ल्हानपणाल्या मायभाशेक वळखना जाले कोंकणी आमची भास कोंकण आमचो गांव आमच्या कोंकणांत आमी कोंकणे जावन आसाव कोंकणी आमची भास कोंकण आमचो गांव आमच्या कोंकणान आमी कोंकणे जावन आसा ही कोंकणांतल्या कोंकणांतलो जागो ही आमची कोंकणी तूं विसरनाका ह्या मायभाशेचो एक बरो दिवस तूं कोंकणो आसता फिरगी जायनाका आमची भास आसतना थोड्यांक फुटवना कोंगणो कोंगणो बेडताना ते कोंकणी आयकना इंग्लिशान तूं लायतलो तो फिरगी जावचो ना कोंकणी कोण वळखना ताका कोंकणो म्हणचे नात आमची भास आसतना थोड्यांक फुटवाना कोंकणो कोंकणो बेडताना ते कोंकणी आयकना इंग्लिशान उलयलो तो फिरगी जावचो ना कोंकणी कोण वळखना ताका कोंगणो म्हणचे ना कोंकणी आमची भास कोंकण आमचो गांव आमच्या कोंकणांत आमी कोंकणे जावन आसा कोंकणी आमची भास कोंकण आमचो गांव आमच्या कोंकणान आमी कोंकणे जावन आसा हे कोंकणांतल्या कोंकणांतलो जागो ही आमची कोंकणी तूं विसरनाका ह्या मायभाशेचो एक बरो दिवस तूं कोंकणो आसता फिरगी जायनाका
आमची भास कोंकणी आमची भास कोंकणी आमची भास कोंकणी आमची भास कोंकणी कोंकणांत आमगेली भास कोंकणी आमची भास कोंकणी आमची भास कोंकणी आमची भास कोंकणी आमची भास कोंकणी कोंकणी आमची भास कोंकण आमचो गांव आमच्या कोंकणान आमी कोंगणे जावन आसाव कोंकणी आमची भास कोंकण आमचो गांव आमच्या कोंकणान आमी कोंकणे जावन आसा ही कोंकणांतल्या उतरांतून जागो ही आमची कोंकणी तूं विसर नाका ह्या माय भाशेचो एक खरो दिलो तूं कोंकणो आसता फिरगी जायनाका जायते जण या कोंकणांत जल्मोन आयलेले कोंकणी आमची भास बेंदूर आमचो गांव आमच्या बेंदुरांत आज कोंकणेचो संभ्रम कोंकणी आमची भास बेंदूर आमचो गांव आमच्या बेंदुरांत आज कोंकणेचो संभ्रम मोगच्या सुमेस्त कोंकणी मोगिनो आमच्या अपूर्बायच्या माय भाशे कोंकणी भाशेक देशाच्या संविधानाच्या 8व्या वळेरेंत स्थानमान मेळिल्लो तो दीस उगडासांत हाडून कोंकणी मान्यता दिवस सगळ्या गांवांनी संभ्रमच्या ह्या वक्ता ह्याच संदर्भी आमच्या बेंदुरांत असलो अपूर्बायचो दीस बेंदूरचो कोंकणी संभ्रम 2026 म्हणल्यार अपूर्बायच्या नवा खाल हांगासर आसा केल्लो आसा आनी हांव वांटेली जावच्याक मोग दवरून अभिमान दवरून संभ्रमान संतोषान आयिल्ले तुमकां समेस्तांक ह्या सुबीत कार्याक घनाचो आनी मानाचो येवकार हांव आशेतां कॅथोलीक सभा बेंदूर घटकान CAL YCS तशेंच युवा आयोग हांच्या सहयोगा खाल भोव सुबीत रितीन दळभरान मांडून हाडिल्लो हो संभ्रम आतां सुरू जाता एका पूर्वेच्या पुरुषां मुखांतर तुमचे दिश्ट त्या कुशीन तुमी घालची दरवट ह्या सरशीन तुमी पळोवचें अंजाळ भुरग्यां पूर्वेची भुरग्यां आयती आसात बँडा सांगाता आनी तांकां सांगात दिवन इल्लेशे व्हड तरणाटे सांगात दितात तुरबेंत फुंगच्या मुखांतर आनी आतां बँडाचो पुरुषांव आनी ताच्या फाटल्यान थंयसर ह्या सुबीत कार्याच्या विधी सरशीन पयल्या कुंभाराच्या नेसणार सोबचीं भुरगीं आनी तशेंच ह्या कार्याची सकट गण्य व्यक्ती आनी आयोजन केल्ल्या सकट संघटनाचे हांगासर येता आसतना बसून आसलीं सगळीं आमी बसले कडेच बसोवया तरी पूण दाक्षेण नासतना बेजाराय नासतना संतोषान दोन्ही हात सांगात हाडच्यो जोरदार ताळयो दिवच्यो सुरू जावन दी बँड
कसो जालो पुरुषांव कसो जालो बारी सुबीज जालो अपूर्व येसो जालो जाल्यार एक पटेन जोरान तळयो दिवच्यो आमच्या मोगाच्या बेंदूच्या ब्रास बँडाच्या सगळ्या पंगडाक तशेंच हांगासर गमंतयेन आनी तशेंच वर्ती अभिमानान मेटां काडिल्ल्या सगळ्या सोयऱ्यांक आमी थाळयांचो शिवर येदोलो दिल्लो आसा देव बरें करूं. ह्या सोबीत कार्यांत आमचे सोबे हांगासर आसात आमच्या पिरगेचे विगार बापू फॉर द वॉल्टर डिसोजा ते हांगासर सोबतात आनी ह्या सगळ्या कार्यांत आमकां वर्ती कितें म्हणटात पाठिंबो दिल्ले तसले व्यक्ती ते जावन आसात आमचे पिरगेचे विगार बापू आनी बराबर हांगासर अशा सकट गण्य व्यक्तीचे परिचय मोठ्यान सांगचे जाल्यार थंयसर फादर रुपेश मार्ता आसात राखणोचो संपादक आनी तशेंच ह्या कुशीन आसात भोव मलगडे येजाक ते आसात मानादीक दोतोर विल्यम बर्बोजा तांकां आमी आज सन्मान करतले ताच्या कुशीन हांगासर आसा भोव मानेस्तीन रिटा फेर्नांडीस तिकाय आमी आज सन्मान करतले आनी तशेंच हांगासर आसात आमच्या पिरगेचे सहायक विगार मानादीक बाप ऑजमंड डिसोजा हांगासर आसात कॅथलीक सभेचे अध्यक्ष जॉन डिसोजा आनी तशेंच कार्याचे मांडावळ घेवंक आमकां मुखेलपण गेल्ले डेनिस डिसिल्वा आनी त्या कुशीन आसात आमचे मोगाचे फादर जॉयल मोंथेरो आमचे पिरगेचे सहायक येजाक आनी तशेंच ह्या कार्याचे पोदोर्न थंयसर आसात मानेस्त वॉल्टर डिसोजा थंयसर आसात आनी तशेंच तांचे देगेन आसात मानादीक बापू मानादीक दोतोर ऑल्विन सेरावो तांची बरी वळख आमकां आसा आनी तशेंच तांचे वगलेन आसात आमच्या पिरगज गवळीक परिशदेचे अध्यक्ष मानेस्त दीपक डिसोजा फाटल्या कुशीन लंब दिसचे ते जावन आसात आमच्या गवळीक परिशदेचे कार्यदर्शी मानेस्त रॉयस्टन परायस आनी तशेंच उपरांत सोबचे ते आसात 22 आयोगाचे संयोजक मानेस्त लॉय रेगो आनी तशेंच ह्या कुशीन सोबतात आमच्या कॅथलीक सभेचो निकटपूर्व अध्यक्ष आनी तशेंच एक फुडारी मानेस्त लॅन्सी लसरावदो आनी तशेंच आमच्या कॅथलीक सभेचे मेंबर हांकां सगळ्यांक तुमकां परिचय हांवें मोठ्यान करून दिली तांची परिचय बऱ्यान उपरांत ही जातली एक फावटी सगळ्यांक आमी जोरान ताळयो दिवया तांकां उल्हासुया आनी बरें मागुया आनी अभिमानाच्या कार्यांत तांचे मेतेरपणाक आमी संतोश पावल्या अशें बसोवया देव बरें करूं. एक अपूर्व असो बावटो आसा फाटल्या थोड्याच दिसां पयलें आमी भारत असो बावटो उबयलो आनी आमच्या भारत मातेक गौरव आनी मान दिलो आनी आतां आमच्या कोंकणी मायेक गौरव दिवचो वेळ आनी कोंकणीचो बावटो उबोवचो वेळ हांव विनंती करता आमच्या पिरगेच्या विगार बापा लागीं ह्याच्या कार्याच्या अध्यक्ष भोव मानादीक बाप वॉल्टर सोस तुमचे लागीं तुमी फुडें सरच्याक आनी हो बावटो तुमी आतां उबारच्याक आनी ह्याच घडये हांगासर बावटो उबार जाल्लेंच कोंकणीचें तुस्त गीत सदर करच्याक हांगासर आयती आसात आमच्या पिरगेचे आदले उपाध्यक्ष विनोद आनी संगाते जोरान ताळयो दिवया बँडाचो आवाज जावं दी हांगासर बावटो उबयता आसतना कोंकणी माये थंय आमचो गौरव आमचो मोग उक्त्यान पसारया सगळे आमी उबे रावया एक घडी भर सगळे उबे रावया सगळे उबे रावया. भारत माते गर्भात जन्माले सरस्वते पासून केलेले विविध माळी मिसलेले संविधाना वळरीन तिरलेले जय गे मुझे कोंकणी माये जय 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 कोंकणी माये जय गे मुझे कोंकणी माये जय 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 कोंकणी माये स्वतंत्रपणे सदा बोललेले कष्टान वारफोड केलेले काळजा मोनाली पुजलेले आमकां स्मित काय दिलेले जय गे मुझे कोंकणी माये जय 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 कोंकणी माये जय गे मुझे कोंकणी माये जय 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 कोंकणी माये गोंयांत हांव कोची मेरे लोकांची पाणी व्हांवतेले जगभर लोकांन वेंगलेले सदा उसायेक आसलेले जय गे मुझे कोंकणी माये जय 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 कोंकणी माये जय गे मुझे कोंकणी माये जय 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 कोंकणी माये जय गे मुझे कोंकणी माये जय 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 कोंकणी माये जय 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 कोंकणी माये जय 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 कोंकणी माये. हाय हाय जाय जाय
देव बरें करूं. हांव विनंती करता पयल्या कुमगाराच्या भुरग्यांनी वचून बसका घेवची आनी तशेंच हांगासर तुस्त गीत सदर केल्ल्यांनी तुमी बसका घेवची. आनी ह्याच घडये वेदी वयर येवच्याक हांव विनंती करता कार्याचे अध्यक्ष भोवमानादीक बाप वॉल्टर सोजो आनी तशेंच मुख्य अतिथी मुखेल सोयरो मानादीक बाप रुपेश मार्था आनी तशेंच आमच्या सोबे आसच्या हांगासर पिरगज गवळीक परिशदेचे उपाध्यक्ष मानेस दीपक डिसोजा कार्यदर्शी मानेस रॉयस्टन प्राइज आयोगांचे संयोजक मानेस लॉय रेगो आनी तशेंच CALSO कार्यदर्शी शर्विन डिसोजा आनी तशेंच YCSSO अध्यक्ष रोहन लोबो. चारी संघटनेचे आयोजक संघटनेच्या मुखेल्यांनी ह्या मानाच्या व्यक्तींक वेदी वयर आपोवन हाडच्याक हांव विनंती करता. फुडें सरच्याक जॉन डिसोजा आनी तशेंच युवा आयोगाचो संचालक मानेस्त जो पिरेरा, शेर्विन डिसोजा आनी तशेंच रोहन लोबो. दय करून तुमी गण्य व्यक्तींक वेदी वयर आपोवन हाडच्याक. वेदी वयर सोबच्या सुमेस्त गण्य व्यक्तींक एक पटींचो रान थाळुया आमी दिवया. सुमेस्तांक वेदीचेर पळोवन आमकां भोव चड खूब संतोश जातेच आसा. आनी आतां ह्या कार्याचें उद्घाटन येदोळसो थंयसर कोंकणी मायेचो बावटो उबयला. आतां उद्घाटन एका सोबीत रितीन चलोवचें म्हणून आमी चिंतुल्ले आसा. आनी हांव विनंती करता देखून मुखार येवच्याक मानेस डेनिस डिसिल्वा तुमी आनी जें कितें हाडलां हांगासर पेळे घोड तें तुमी मानादीक बाप रुपेश मार्था हांच्या हातान दिवचें. फादर खंयच्या कुशीनय जाता सोबीत रितीन सोडोन ह्या सोबीत कार्याचें उद्घाटन तुमी करचें. देव बरें करूं. पेळ्याचें गोड हांगासर वांटून ताणें घेतलां. आमकां सगळ्यांक वांटूंक आशा आसा देखून उरिल्लें गोड सगळें आमी वर्णांत बरसूंचें म्हण चिंतलां. संभ्रमाच्या अखेरेच्या वेळार हांगासर गोडसाण लाभच्याक. देव बरें करूं. आनी ह्या घडये हांगासर ह्या सोबीत कार्यांत वांटेले जाल्ल्या समेस्त तर्फेन वेदीर आशिल्ल्या गण्य व्यक्तींक तांची वळख करून दिवच्या मुखांतर स्वागत करच्याक फुडें येतात आमच्या कॅथोलीक सभा बिंदूर घटकाचे अध्यक्ष मानेस जॉन डिसोजा. देव बरी सांज मागता तुमकां समेस्तांक. घरांत कोंकणी, इगर्जेंत कोंकणी, समुदायांनी कोंकणी, कार्यांनी कोंकणी. कोंकणी उलया, कोंकणी फुलोवया. ती जावन आसा आमची अस्मिताय. ती वागोवंक जाय, मुखल्या पिळगेक आमी हस्तांतर करूंक जाय. कोंकणीची वाल करुया. हे आमचे प्रमुख ध्येयकाल आनी उद्देशकाल ह्या दिशेन बेंद्रूचो संभ्रम म्हणले कार्य उबें केला आसता. ह्या कार्याचे अध्यक्ष म्हणून घेतिल्ल्या आमच्या फिरगजेचे विगार मानादीक बाप वॉल्टर सोज ह्या कार्यांत वांटेली आसली आसता. फाटल्या 3 वर्सां फुडें ह्या फिरगजेंत विगार जावन लोकां मुखार ते जाल्यात. सरळ व्यक्तित्वाचे मिसां वावरांत सदांच सुटसुडीत. स्थान मान गौरव सन्मान ते आशेना तरी तुमचे
विशेष शुभवार्तेच्या वावराक लागून फाटल्या 3 महिन्या पयले वारड्याचे विगार वार जावन ते चुनायत जाल्यात तांकां व्हडली जबाबदारी मेळ्ळे आसता. आमच्या फिरगजेक एक गौरवाचो संकेत जावन आसा. ती जबाबदार तुमच्या मिसांव असो आनी वावर असो कुरो जावन आसा. मोठो सहकार निभा दिनासतना कितेंय करूंक जाय तर स्पश्ट रितीन सांगचे स्वभाव हे आमकां तुमचे स्पश्ट दिशा दाखयता. मोठो सहकार धैर्य बरोवसो मार्गदर्शन दिल्ल्या वरवीं हे कार्य हांगासर उबें जालां आसता. कॅथलीक सभा युवा आयोग YCS-CAL हांच्या सर संघटनाच्या नांवी आनी जमलेल्या सोमेस्ताच्या नांवी हांव तुमकां मोगाचो येवकार मागतां. मुखेले सैरे आसात मनादीक बाप रुपेश मारता. मिसांव वावरांत उर्वा, उडुपी, कोडेल, फेर्मन्नूर सहायक विगार जावन YCS-YSM संघ संस्थेचो केंद्रीय समितीचो निर्देशक जावन निरंतर 7 वर्सां ताणें सेवा दिल्या आसता. फाटल्या 3 वर्सांनी DHचो कोंकणी हप्तालो रत्नपत्राचो संपादक जावन ते जावन आसात. आनी आतां मंगळूर DHचे PRO ते जावन आसात. सार्वजनिक संपर्क अधिकारी ते जावन आसात. ह्या संभ्रमान ते आमकां मुखेली सैर जावन आसात. जमलेल्या सर्वांच्या नांवी आनी सर संघटनाच्या नांवी हांव तुमकां मोगाचो येवकार मागतां. आमच्या फिरकेचे उपाध्यक्ष आसात मनेस्त दीपक डिसोजा. तुमकां हांव ह्या कार्याक मोगाचो आनी मनाचो स्वागत म्हणटा. फिरकेचे कार्यदर्शी जावन आसात मनेस्त ऑस्टीन JM परायास. तुमकां हांव मोगाचो आनी गणाचो बरो येवकार मागतां. 22 आयोगाचो संयोजक मनेस्त लॉय रेगो. तुमकां हांव मोगाचो बरो येवकार मागतां. युवा आयोग संचालक मनेस्त जो पिरेरा आमचो कॅथलीक सभेचो क्रियाल आनी कार्याल सांदोचो जावन आसा. ताकाय तुमच्या सोमच्या नांवी आनी जमलेल्या सर संघटनाच्या नांवी मोगाचो येवकार. CAL हाचो अध्यक्ष हजर ना तरी कार्यदर्शी वेदीर हजर आसा शर्विन डिसोजा. ताका मोगाचो आनी मनाचो स्वागत म्हणटा. YCS असो संघटनाचो अध्यक्ष रोहन लोबो. ताका तुमच्या सर्वांच्या नांवी मोगाचो येवकार. कार्याचे ह्या संभ्रमाचे पोदोर आसात मनेस्त वाल्टर डिसोजा. कॅथलीक सभेचे पोदोर ते जावन आसात. ह्या कार्याचे मात्र पोदोर न्ही आमच्या संघटनाचे ते पोदोर जावन आसात. केंद्रीय समितीचो स्थापक सांदो जावन केंद्रीय समितीचो माजी अध्यक्ष जावन आमकां हर एक कार्यांनी मोठो सहकार दिवचो आनी आमचो आप्त मित्र तशेंच आमच्या काळजाक लागींसलो मनाच्या व्यक्तीक हांव मोगाचो येवकार म्हणटा. आमच्या विगार बापाक लेफ्ट हँड रायटाक जावन मिसांव वावरांत सेवा दिवच्या आमच्या मनाच्या सहायक विगार बापाक मनादीक बाप जयल मंतेरो. तुमकां मोगाचो येवकार मागता. तशेंच आनीक सहायक विगार बाप जावन सेवा दितात मनादीक बाप वॉजवर्ल्ड रोशन डिसोजा. बापानो तुमकांय मोगाचो येवकार. ह्या वक्ता वेदीर सन्मानीत जावंक आसचे आमच्या समुदायाचे मोलादीक दिरवे. समाजीक तशेंच धार्मीक इतर सेवेंत आपल्या त्याग आनी सेवा दिल्या आसता मनादीक बाप दोतोर विलियम बर्बोजा. बापानो तुमकां मोगाचो येवकार. तशेंच मनादीक बाप अल्विन सेरावो. बापानो तुमकां मोगाचो येवकार. ह्या कार्यान सन्मानीक जावन आसली आनीक मनेस्तीन जावन आसा रिटा पिंटो. तुमकांय मोगाचो येवकार मागता. आमच्या फिरगजेच्या चारय कोनशांनी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम
सेवा दिवन आसलेल्या कॉवेंताच्या सर सिस्टरांक वडील सिस्टरांक तशेंच सर धर्मीक मेळांत आसलेल्या धर्मीक भयण्यांक हांव मोगाचो आनी मानाचो येवकार मागता. ह्या कार्याचे संचालक आसात मनेस्त अरुण जे आजेकार, तुमकांय हांव मोगाचो येवकार मागता. जर आमची फिरज कुटाम क्रियाल आनी कार्याल आसा तर तुमच्या निस्वार्थी सेवा वरवीं सर गुरकारामाक, वाड्याच्या प्रतिनिधीक, सर हुद्देदारांक, विविध संघटनाच्या आयोगाच्या संचालक, संयोजक, माजी गुरकार, माजी उपाध्यक्ष तशेंच कलमीतनांतल्या वावदूंच्या सर आमच्या क्रिस्ती भाव भयणीक हांव मोगाचो आनी मानाचो येवकार मागता. मोगाचेनो, आज ह्या सांजेर तुमी जर तर हे कार्याचे नंतर हे कार्याक सोबाय आसची नासतली, पूण सर्वांनी तुमी हजर आसून हे कार्याची सोबाय दडती केल्या. तुमच्या येण्या वरवीं आमी खूब संतोश बरी जाल्या. ह्या कार्याचे निमाणे हंता म्हणसर तुमी आमकां सांगत दी जाय आनी संतोश बरी जाय, खुशाल बरी जाय, ददोशी जाय. आमकां तुमचो फाटीबो निरंतर मोग आनी सेवा सहकार मुखल्या दिसांनी मागता. लांब जियो कॅथलीक सभा. जय कोंकणी, जय क्रिस्ता. जमलेल्या समेस्तांक गौरवान आणि मानान मोगाच्या उतरांनी स्वागत केलेल्या कॅथोलिक सभा बेंदूर घटकाचे अध्यक्ष मानेस जॉन डिसोजा, तुमकां देव बरें करूं. तशेंच आमच्या तर्फेन तुमकां मोगाचो स्वागत. देव बरें करूं म्हणटा 2 थाळयो तांकांय आमी दिवच्यो. मोगाचें नेस घडये कार्य आमी मुंदोरून व्हरता. हांगासर कोंकणीचें कार्य, माय भाशेक गौरव दिवचें कार्य आनी असल्या कार्यांत कोंकणी खातीर वावर केल्ल्यांक हांगासर गौरव पटोवचो, सन्मान करचो वेळ जाता. आनी ह्या वेळार हांगासर हांव हें सन्मान कार्य चलोवन व्हरचो वेळ हातीक घेता आसता. दया करून ते गाय सन्मानितांक मुखार आपोवंक आशेता. आनी हाचे पयलें जमलेल्या समेस्तांक मानान आनी मोगान पान पडूत कसमे येवकार मागतात. मनेस्त लॅन्सी लसरादो. मोगाच्यानो सोमेस्तांक देवबरी सांग मागता. कॅथोलिक सभा बेंदूर युनिट CAL YCS आनी युवा आयोगाच्या तर्फेन वो बेंदूरचो कोंकणी संभ्रम आमी समारंभ करूंक गुरकारांच्या मुखांतर आमी आमंत्रण तांकां पावीत केल्लें सगळ्या वाड्याक पावोवच्या खातीर. तुमी तो आमी दिल्ल्या उल्याक पाळो दिवन हांगासर हजर जावन तुमचो मोलादीक वेळ आमच्या सांगाता करसूंक आनी हांगासर हजर आशिल्ले वेदीर आशिल्ले मानेस्त वेदीचे मानेस्त विगार आमचे आत्मीक बाप वॉल्टर सोज, आमचे रुपेश माडता, तशेंच सर वेदीर आशिल्ले मानेस्त आनी हांगासर हजर आशिल्ले गुरकार आनी वाड्याचे प्रतिनिधी वाड्यागार सोमेस्तांक हांव कॅथोलिक सभेच्या नांवान पानपडोदाक दिवंक आशेतां. आनी हे पानपडोदाक फिरगजेच्या विगार जावन आसा वॉल्टर सोज बापांनी स्विकार करचे म्हणून विनंती करता. सोमेस्तांक पानपडोदाक आयले. पान पडूदा पावले म्हणटात का. ह्याच घडये हांगासर हांव फुडें आपोवंक आशेतां आनी हांव विनंती करतां आमच्या घटकाचे आदले अध्यक्ष मनेस किशोर फर्नांडीस तुमचे लागीं दया करून आज हांगासर सन्मान करूंक आसच्या व्यक्तींक तुमी मुखार आपोवन हाडच्याक सन्मानिताक मुखार आपोवन हाडचे खातीर. आनी ते जावन आसात मानादीक दोतोर ऑल्विन सेरावो, मानादीक दोतोर विलियम बर्बोजा आनी तशेंच मानेसीण रिटा फर्नांडीस. दया करून तांकां हांगासर फुडें आपोवन हाडच्याक. मग चलो हांगासर फुडें आसीन जावन आसच्या व्यक्ती पैकी पयल्यान मानादेक बाप ते आसात दोतोर ऑल्विन सेरावो. तांची वळख कर्ण दिवच्याक हांगासर फुडें आसा YCS हाचे सचेतकी मानेस्तीन
ज्योती डिसोजा. मानाधिक दोतोर ऑल्विन सेराओ 1970 आणि 1 इसवेच्या जून 14 बेलतांगणीत जल्माले. शिक्षण क्षेत्रांत भोव चुरूक आसल्या तांणी 2020 आणि 3 इसवेंत मंगळूर विश्वविद्यालयांतून दोतोर सनद जोडली. एक परिणामकारी उलोवपी जावन आसच्या तांणी धाकटेरांक, शिक्षण संस्थेच्या वडिलांक, रिलिजियस पंगडांक आनी शिक्षकांक सभा तरबेती शाळा चलयल्यात. साहित्य क्षेत्रांत आसक्त आसच्या तांणी रक्ताची सक्स आनी दारा भितर म्हणले 2 बूक बरयल्यात. नाटक क्षेत्रांत ते भोव लोकांमोगाळ जाल्यात. तांणी 13 नवे नाटक लिखल्यात आनी 11 इंग्लीश नाटक कोंकणींत अनुवादीत केल्यात. तांचे फामाद नाटक उल्लेख करचे तर झुज, पेद्रू, रक्ताची साक्स, आदाम आनी येव, मगदलाची मरी, सळगी, एम्माउस, कॅन्डोनियन्स, विंसून कोणाची, संपदले, गुलामांचे शिव, दादल्या मदें तूं सदैव, नागडी आनी आर्विल्या दिसांनी सर्वांची मनां जिखलो नाटक चिरी. तांच्या साधनाक आरेहोळे प्रतिश्ठान राज्य प्रशस्ती आनी माणसोबान बरो नाटक रचपी प्रशस्ती लाभल्या. प्रस्तुत मंगळूर मिलग्रीस कॉलेजीचे प्रांशुपाल ते जावन आसात. मानाधिक दोतोर ऑल्विन सेरावो तांची वळख आमी आयकली. कंडिसन आमकां मस्त खोशी भोगता असल्या पुर्वेचे व्यक्ती आज हांगासर आमच्या सभेंत आसात. एक पटी जोरान ताळयो तांकां आमी दिवया. ह्या घडये तांकां आमी उल्हासिता बरें मागता तांच्या मिसावान बरें आशेता. आनी बराबर हांवें वडोल सांगलें अदीक मानाधिक म्हण सांगलें म्हण चुकलें सांगलें आसतलें पूण जाल्यार रे खंय एक अवकाश आसतलो अदीक मानाधिक जावंक फुडें. आनी आतां आनी एक गौरवान्वित व्यक्ती आसात, सन्मानीत तांकां सन्मान करूंक आमी आशेता. ते आसात मानाधिक दोतोर विलियम बार्बोजा आनी तांची वळख करून दिवच्याक हांगासर फुडें येता मानेस्तीन कार्मेन गोंजाल्वेज. मानाधिक दोतोर विलियम बार्बोजा 1940 आणि 5 इसवेच्या ऑगस्ट 30 पालटकांत जल्माले. ते 1960 आणि 3 इसवेंत जेप्पू सेमिनरीक भरती जाले. ज्युनियरेट जाल्लेंच 1960 आणि 6 इसवेंत तांकां उस्त्ल्या शिकपाक रोमाक धाडलें. 1970 आणि 3 इसवेच्या जानेर 6 पापा पाऊल 6 सान पेद्रो बाजिलेखांत तांकां याजकी दिक्षा दिली. उपरांत 1984 इसवेंत बिब्लिकल थियोलॉजींत तांणी दोतोर सनद घेतली. पोरनो सल्लो कोंकणीन तर्जुमो करून कोंकणी लोकांक देवाचें उतर संप्यान जाणा जावंक तांणी केल्लो वावर निजाकीक होगलिकेक फावो. बराबर आर्विल्ल्या दिसांनी नव्या सुर्ल्याच्या नवीकरणांत ते भागीदार जाल्यात. तत्वशास्त्र आनी देवशास्त्र हाचे प्राध्यापक जावन जेप्पू सान जुजे सेमिनरीन तांणी 17 वर्सां सेवा दिल्या. बेळवाई फिरगजीचे विगार जावन सेवा दिल्या उपरांत 2017 इसवेंत ते निवृत्ती जाले. प्रस्तूत जुजे वासघरांत तांची वस्ती. तांचो धाकटो भाऊ फादर जॉन बार्बोजा उडपी दिएसीजीच्या फिलार फिरगजीन सेवा दिवन आसात. पाप सैबतावन्नो ह्या जागी दिक्षा जडल्यात आसले. मात्र न्ही परनो सल्लो कोंकणींत तर्जुमो करून सगळ्यांक आमकां कोंकणींत वाचोवंक 7 दीस जावचे बरे अवकाश करून दिल्ले. भोव मानाचे व्यक्ती मानाधिक दोतोर विलियम बार्बोजा आमचे सगळे आसात. ते आमचे निजायके अदृश्ट म्हणून येता. एक पटी जोरान ताळयो दिवया. सगळी आमी सांगता उल्हास तांकां पाठोवया आनी बरें मागोवया. देव बरें करूं. बराबर आनी एक व्यक्ती त्या कुशीन आसा
तिका पळोवन आमी सक्कट जाण नाटकांनी आनी तशेंच टीव्हीचेर आनी पिंतुरांनी आनी ह्या घडये तिची परिचय करून दिवचो वेळ आसा देखून हांव हांगासर फुडें आपयतां मानेस्तीन रिटा फेर्नांडीस हांची वळख करून दिवच्याक बाय लविना बेकस. मानेस्तीन रिटा फेर्नांडीस 1957 इसवेच्या जुलय 14 तारखेर उर्वान ती जल्माली. उद्यावरच्या मानेस्त उर्बन फेर्नांडीसा संगी तिचे लग्न जाले. एक पूत तांकां आसा. 1960 इसवेंत बेंदुरांत वस्ती आरंभ केल्ल्या उपरांत ऑस्टीन प्रभूच्या काटांत पडून मोर हास्य नाटकांत पयले फावटी अभिनय केल्ल्या तिने फाटीं पळोवंक ना. उपरांत देवादीन क्लॉड डिसोजा आनी मानेस्त डॉल्लाच्या प्रोत्साहान 100 वयर नाटकांनी विविध पात्रांनी तिने सर्वांची होगलीक जोडली. अभिनय केल्ल्या नाटकां पैकी मोरणा दूत, मिरसांगेचो दुवर, विचित्र मिलन, गडलां तें घडता घडून दी, सिलूचे फिलू, केडी बोना बिये, कोण कितें म्हणटा, फाटीं पळय नाका, सोर बाबा सोर, रक्ताची काणीक प्रमुख जावन आसात. हाचे सवे सबार धर्मीक नाटकांनी तिने अभिनय केला. सोम्या तुंकय वेताय, तिसरो राय, सोम्याची 12 वरां, मदर तेरेजा, उदेन तिसो 4थो राय, सांत तेरेज, सोम्याचो पाशांव, मुरयेची कथा, दावीद आनी गोलियात प्रमुख जावन आसात. दायजी वर्ल्ड टीव्हीचेर प्रसार जाल्ल्या मिसेस मीना अँड फ्लाय, गॉड फादर, म्हाका येना तुका येना इत्यादी सिरियलांक आपल्या अप्रतिम नटनाद्वारे तिने जीव भरला. वर्तांते फूल, सोफिया, वागांचो खेळ, बापाचे पुताचे नावी असल्या कोंकणी पिंतुरांनी तिने नटन केलां. Mogę समस्त जोरदार थळ्यो दिवया. मानेस्तीन रिटा फेर्नांडीस भोव तालेंतवंत आनी तशेंच धार्मीक नाटकांनी तिचें नटन भोव अप्रतिम देखून ह्या घडये तिका हांगासर फुडें आमी पळयता. अभिनंदन तिका एक पटी परत 2 ताळयो म्हज्या लेकार तुमी दिसय अशें विनंती करता. देव बरें करूं. मगो आयच्या हे सगळ्या कार्याचो उद्देश आमी कितें म्हणटा देय रितीर आमी घेतिल्लो आसा तो आसा धार्मीक वर्तुळांत कोंकणीचो फुडार. आनी धार्मीक वर्तुळांत म्हणटा आसतना थंयसर मिसां आयलीं, खंथारां आयलीं, मात्र न्ही आमच्या धार्मीक व्यक्तींनी बरयल्ले बूक आयले, बराबर धार्मीक नाटकांनी नटन केल्ल्या व्यक्तींक मान करचो उद्देश आमचो आशिल्लो. देखून ह्या तेग मानाच्या गण्य व्यक्तींक हांगासर आमी सन्मान करूंक आतां आयतीं जाल्लीं आसा. तांचे परिचय येदोळस करून दिल्या. हांव विनंती करतां आतां आमच्या बेरगेचे विगार भोवमानादीक बाप वॉल्टर डिसोजा तशेंच मुखेल सोयरो मानादीक बाप रुपेश माडता आनी बेदीर आसलेल्या सक्कट सोयऱ्यांनी दयकन मुखार येवचें. मानादीक बापांनी हांगासर सन्मानीत व्यक्तींक तुमी मान करीचे, गौरव दिचे अशें विनंती करता. पयल्यान एक यादिस्तिका शॉल एका बोरबायचो शॉल पांघरून आमचे बिगार बाप मानेस्तीन रिटा फेर्नांडीस तिका गौरव पटयतात, मान करतात. आता रुपेश माडता तवन यादिस्तिका आनी तशेंच उपाध्यक्ष दीपक डिसोजा देखून तुमी मुखार येवचें. आयोगाचो संयोजक मनेस लॉयरेगो तुमी मुखार येवचें. देव बरें करूं. फुडलें मानादीक दोतोर ऑल्विन सेरावो तांकां शॉल पांघरून आमचे वेगार गौरव पटयतात, मान करतात. एक सोबीत यादिस्तिका आमचे कार्यदर्शी मनेस रॉयस्टन फरायस तांचे तवन अपुर्बेचीं फळां आनी एक सदांच जिवाळ उरचें तसलें जड.
आणि आता मोदगात सबच्या मानात एक दोतोर विलियम बर्बोझा तांकां गौरव पटोवन सोबेळ. देव बरें करूं. आनी आतां सन्मानीत जाल्ल्या मनाच्या व्यक्ती पैकी पयल्यान मनात एक दोतोर विलियम बर्बोझा आमच्या सोबत 2 उतरां उलयतात. मोगाळ विगार बापानो, याजक भावानो, धार्मीक भयणीनो, काथोलीक सभेचो अध्यक्ष, कार्यदर्शी आनी सांद्यानो, वेदीचेर आशिल्ल्या मानेस्तानो आनी हांगा जमलेल्या समेस्त कोंकणी अभिमान्यानो, 40 आनी 9 वर्सां आदीं हांवें सेमिनरींत म्हजो वावर सुरू केल्लो. तत्वशास्त्राचो प्राध्यापक जावन म्हाका नेमलोलो. म्हजे पयले क्लासींत हांवें म्हज्या विद्यार्थींक सांगिल्लीं उतरां हीं: भावानो, हांव तुमचो प्रोफेसर म्हणून म्हाका लेखी नाकात. हांवें तुमचे बरीच विद्यार्थी. 2 कारणां खातीर. सेमिनरींत शिकोवन म्हाका कांय अनुभव ना. कशें शिकोवचें म्हणून पयल्या सुवातेर हांवें शिकोवंक जाय. दुसरे सुवातेर हांव शिकयतां तो विशय म्हाका कळीत आसा जाल्यार हांवें तो भोव लागशिल्ल्यान बारीकसाणेन शिकोवंक आसा. हीं उतरां सेमिनरिस्तांक सांगतच तांकां हीं उतरां बरीं लागलीं. आनी उपरांत म्हज्या क्लासींत कांय उणेपण आसल्यार ते म्हाका सोंसून व्हरताले. हांवें बायबलाचें भाशांतर केलां जाल्यार हांव कोंकणी विद्वांस न्हय. हांव आजून कोंकणीचो विद्यार्थी. कोंकणी हांव आजून शिकत आसा. हेर भासो शिकोवंक म्हाका तितलें कठीण जावंक ना, पूण कोंकणी शिकोवंक कठीण जालें. कोंकणींत जुगतीं उतरां सोदूंक आनी तीं वापरूंक म्हाका जायते त्रास जाले. बाप फिलीप नजरेत म्हजो कोंकणीचो पयलो गुरू. उपरांत बाप प्रताप नायक जेजुईत हाचे सांगता बसून हांव कोंकणी शिकलो. आनी तांचे कडची शिकिल्ली कोंकणी हांवें म्हज्या भाशांतरांत वापरल्या. ती परिपूर्ण न्हय. हांवें कोंकणी खातीर परोक्ष सेवा दिल्या आनी हाचे वरवीं म्हाका वर्ती तृप्ती आसा. आनी तुमी तें वळखून घेवन आज म्हाका सन्मान केला
ह्या पासत हांव तुमचो उपकार आठयतां. देव बरें करूं. देव बरें करूं. ह्या सभेत संभ्रमांत तुमचें हेणें तुमचें मेतेरपण आमकां वर्ती आतां दोसकायचें जावन आसा. तुमचो उपकार उरता. आनी ह्याच कडेन हांगासर सन्मानिता पैकी आनी एक मोगाचे पदऱ्याप आसात. मनादेक बाप ऑल्बेन सरावो ते हांगासर मोठप्यान आपलें बोगणां वांटून घेतात. खारीचे अध्यक्ष बिंदूरचे विगार फादर वॉल्टी वयदर आसल्या सुमेस्तांक नमान पाठोवन हांगा आशिल्ल्या सुमेस्त याजक भावांक धर्मीक भयणींक आनी तुमकां सुमेस्तांक प्रत्येक जाण कॅथोलीक सभेच्या मुखेल्यांक आनी तुमकां सुमेस्तांक पयल्यान पयलें बरी सांज मागता. म्हाका संतोश जाता कित्याक म्हळ्यार तुमी म्हाका हांवें नाटक बरयल्ल्या खातीर कोंकणीक सेवा केल्ल्या खातीर म्हणून म्हाका सन्मान केला. पूण संतोश जाता कित्याक म्हळ्यार हांवें नाटक रुजायत आसतना सुरू केल्लें पूण म्हज्या नाटकाक एक पुश मेळ्ळें तें बेंदुरांतावन. हांवें पयलें आदावांनी येव म्हण नाटक पयल्या वर्सान हांव एक सादारण 3000 लागीं लोक आशिल्लो मैदानार पदवा ग्रावंडार. तशें जाल्यार त्या मागीर म्हाका इल्लें धैर्य आयलें नाटक करियेत म्हणून. आनी तें केल्या उपरांत गुलामाचें शिव ताच्या उपरांत एक पेद्रू अशें एक नाटक आयलें आनी तुमी म्हाका सहकार दिवनूच आयल्यात. जर हांव बेंदुरांत नात उरलो जाल्यार कांय बेंदुरांत एक पयलें आमचो जणांचो संकोय चड आसा देखून बेंदुरांत एक फावटी एनावन्स केल्ले कडले लोक येता पाद्र्याबान काल बरें पळया म्हूण सांगून. तशें म्हणल्यार हाचे वरवीं ताच्या उपरांत आमकां नाटक सगळ्यांनी वचोंक उडपींत मंगळुरांत आनी सगळ्यांनी आमकां व्हरूंक साध्य जाल्यात. देखून पयलें हांव बेंदुराक आभारी आसां. म्हाका आनी एका रितीन संतोश भोगता कित्याक म्हूण सांगल्यार आज तुमी फादर विल्ली बर्बोजाक सन्मान केला. हांव तुमकां व्हडलें सॅल्यूट म्हणटा. व्हडलें सॅल्यूट म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार फादर विल्ली बर्बोज आनी हांव शेजारी. अरे तुमकां कितें म्हूण भोगोंक पुरो कित्याक शेजारी म्हळ्यार तांचें कांपावंड आनी आमचें कांपावंड काले दोर उडला जालें तितलेंच. हांव म्हज्या व्हडली माय सांगता पलाडकाच्या गुंड्याडका म्हणल्या गांवांत आसुरलो. तो गुंड्याडका म्हणलो एकदम सोबीत गांव आनी त्या गांवांतले गुंड्याडका गांवांतले जायते जण बरयणार आसात आनी तांची नांव हांव सांगूंक वचना. आनी बायबलाचें हांवें थोडे नाटक कोंकणींत इंग्लिशांत हांव न्हू कोंकणी घाल्लें आसात. एक तर्जण करचें म्हळ्यार भाशांतर करचें म्हळ्यार कितलें कश्ट म्हणलें हांव जाणा. आनी तेंय बायबल तर्जण करचें म्हूण सांगल्यार तें भिरांकूळ कश्टांचें काम आनी तें काम तें पोरनो असोरलो भाशांतर करच्यान आनी ताच्या उपरांत नो असोरलो परतून तो नवीकरण करच्यान बाप बर्बोजान केलां. आनी तुमी वळखल्यात तो केदाळे पडद्या पडलो मनीस मुखार पडूलच ना. देखून पयलें कॅथोलीक सभेक हांव व्हडलें एक सॅल्यूट म्हणटा. देव बरें करूं तुमकां. तिसऱ्यान आमी कोंकणीच्या विशयान कोंकणी मान्यता दीस म्हणटा. आमची युनेस्को प्रकार एक भास कशी मरता गे म्हणल्यार मरच्या भाशेची स्थिती आसात. आतां चिंतया चार तकल्यो काण घेया. पणजो आजो पूत आनी नातू चारय तकल्यो जर कोंकणी उलयता जाल्यार एक भास उलयता जाल्यार ती भास जिवंत आसा म्हणून. तांतली खंयची पणजो आतां नातू उलयना उरल्यो 3 तकल्यो उलयता जाल्यार ती भास उकास मोरोंक सुरू जाल्या म्हणून अर्थ. आमची भास कोंकणी भास खंयचें अंतर आसा गे म्हणून तुमी तुमच्या घरांनी पळया खंयचें अंतर आसा गे म्हणून. कोंकणी आनी आखरेची एक उतर आमी कोंकणी आमकां जाय म्हण जाल्यार आमी ती खंडीत जावन येदोळ बरी आसा म्हळ्यार आमच्या रितुर्जीन ती आसा आमच्या मागण्यांत ती आसा. त्या खातीर कोंकणी हांव चिंता चड जिवाळ आसा. हाचे सांगता हांव आमच्या मंगळूर विश्वविद्यालयांत आमच्या सादारण एक 200 लागीं कॉलेजी आसात. त्या 200 कॉलेजींनी एक ऐच्छीक भास जावन म्हळ्यार आमकां कशें हिंदी कन्नड आसा तशें एक डिग्रींत कोंकणी आसची कॉलेज म्हळ्यार आमची मेलारची एक मात आनी 80 चिल्लार स्टुडंट आसात. आतां तांचो एक समस्या आसा. तो समस्या कितें म्हळ्यार त्या आमच्या भुरगे पोर एकलो एपडे फर्स्ट डिग्रीक तो गल्फान शिकिल्लो ताका कोंकणी ताच्या घरा उलयतात ताणें ताका बरोवंक हांगा कश्ट. कन्नड लिपींत कशें बरोवचें हिंदी ताका येना. कन्नड लिपींत बरोवंक कन्नड ताका कळीत ना. जर तर ताका रोमी लिपींत बरोवंक येता आसल्यार देखून म्हाका भोगता आमी लिपींचो वाद सोड न्हू सक्कड लिपींक एकच अवकाश मेळोवन बरयल्यार आमची कोंकणी उरतली अशें म्हण सांगून म्हाका सन्मानीत केल्ल्याक देव बरें करूं सांगून म्हजी 2 उतरां आखिर करता. देव बरें करूं. जर तुमी अस्तित्वाच्या नाटकाक गेल्या जाल्यार मनात एक बाप ऑल्बेन सरावोन असलें सर्वेचें उतरां उलयल्लेंच थंयसर नाटक सुरू जाता. तुमी केदाळे पळयलां आसतलें.
ते सुरवेर अशेंच उलयतात आनी आज तांणी बोगणां वांटून घेतल्या आनी खुशी जाली पूण थोड्या वर्सांनी आनी एक नाटक येवंक पुरो गुंड्याडकांतलो पदऱ्या म्हणून आनी असल्या अपूर्वेच्या मोगाच्या पदऱ्याक आमी देव बरें करूं म्हणटा तांच्या बोगणांक आमी गौरव दिवता आनी तांकां उल्हास दिता तांच्या मिसामाक बरें मागता देव बरें करूं मगच न्हू कोंकण्या विशयांत आमी सबार संगती समजल्या सबार संगती आमी आयकल्यात तरी पूण कांय थोडे नवे आयकोंक आशेवंचो वेळ आतां आमचे सोबे हांगासर मुखेल सैरो जावन आसात मनादेक बाप रुपेश मारता फुडें येतात बोगणांचें कितें आपलें खाटें आसा तें आमच्या मुखार ते आतां सोडयतात आनी सगळ्यां सोबे आपल्या बोगणांनी बोगणां वांटून घेवच्या मुखांत बरो संदेश ते आतां दितात मनादेक बाप रुपेश मारता वेदर असल्या विगार बापानो कॅथोलिक सभेच्या हुद्देदारांनो ह्या फिरगजीच्या उपाध्यक्ष कार्यदर्शी गोळी परिशद सगळ्यांकी आज सन्मानीत जाल्ली त्या गजाना मनाची मनशां आमचे मदें आसात तशेंच सांगासचे सर्व तुमी फिरगजगारांनो धार्मीक भयणीनो तुमकां सगळ्यांक हांव बरी सांज मागता आनी तशेंच कोंकणी मान्यता दिसाचे परबी हांव पाठयतां आमकां सताळ्यो दिवन आमी उल्हास पाठोवया फादर ऑल्वीन सांगले बरी संतोश जालो सगळ्यांकी सन्मान करता आमी करिजस बाप आमच्या विल्ली बार्बोजाक सन्मान केल्लो चड खुशी जालो कित्याक म्हळ्यार आमी सगळ्यांक लोप गेल्लो आसा पळय त्या सगळ्यांच्या कितें म्हणटा तरबेतींत पाद्रा पासो पात्र व्हरतो आसा आनी आमी आज काही राखणो पत्रां संपादक जायचे जाल्यारय पदरापान ट्रेनिंग दिल्लें त्या दाळा कोंकणी बिगारी आमकां सगळ्यांक एक मोगाची कोंकणी सांगता कोंकणी विद्यार्थी सांगता हाडची सेमिनरिस्तांक आनी त्या दाळा पदराप ते निर्देशक आसलो तांची तरबेती आसा देखून ह्या सगळ्या खातीर आमी सर्व पदरापांच्या नांवान फादर तुमकां आमी देबर करूं म्हणटा तुमी दिल्ली ती मौनपणान बुदोवन घेवन दिल्ली तरबेती अजुनूय आमचे मदें आसा येतानंत कसाय दिला पोट इल्लें चुरकू चुरकू जाता कित्याक म्हळ्यार बारीक कडक कसाय दिल्ल्याक देव बरें करूं पूण दनपारां जेवल्लो भूक इल्ली म्हाकाय लागता तुमकांय लागता जावं बरोवन ताचे एडियान जाय जाय म्हूण ते 4 कुलेरांय बडयतात तशें म्हणटा आसतना भूक इल्ली चड जाता कितें जावं दी थोडी मिनटां हांव तुमचे तावन काण घेता आयच्या दिसाचे एक उलोवप मोठव्यान दिवचे खातीर भास मनशाक गरजेची भास आमची अस्मिताय आनी केन्ना ही भास सुकता तेन्ना आमी भास नातली जाता भास नातलेली जाता भास आमकां जाय संवहनाक संपर्क करूंक तशेंच नागरिकतेच्या वाडावळीक तशेंच संबंद रचूंक संस्कृती वाडोवंक भास मस्त उपकारता भास ना जाल्यार कशें आमी एकामेका उलोवचें वा कशें आमचें कम्युनिकेशन म्हणटात कशें आमी संवहन करचेंच व्हडलें एक कश्टांचें वा व्हडलें एक सवाल म्हणयात आनी कोंकणी आमच्या मोगाची भास कोंकणीची सुरवात जाल्लीच सारस्वती न्हंयच्या ते वेळेंत आनी ही न्हंय वळटली पयलें गुजरात पंजाब असल्या नॉर्थ इंडियांत उत्तर भारतांत वळटली आनी थंय ताच्या वेळेर आसुल्लो हो लोक कोंकणी भास उलयतलो आनी ते थंय ती न्हंय सुकल्या उपरांत कित्याक आपल्या सटलेच न्हंय चड वळोवंक सुरू जाली आनी ताच्या बळाक ही सारस्वती न्हंय सुकोवंक सुरू जाता आसतना ते लोक तवळचे दक्षिणाक आयले आनी अशें येवन गोवांत आनी शीन कारावळींत थंय येवन थळांतर जालें आनी थंयतान आमी गोवातावन कोडयाळाक मागीर एक आमचें थळांतर जाता आसतना आमी इशीन पावल्या आनी गौड सारस्वत सुरवेर आयिल्ले आनी त्या उपरांत क्रिस्तांव भावार्थी आमकां मेळ्ळो आनी अशें म्हणटा आसतना ही कोंकणी भास खंयतान वाडल्या आनी केदाळांतान दव्या कितें शतमानांत सुरू जाल्ली एक कडेन सुकली म्हणून न्हय आनी एक कडेन येवन रावले जाल्यारय जिविताच्या वा जिवनाच्या कश्टां खातीर भास सुकोवंक सोडूं ना आमच्या मालगड्यांनी देखून आमच्या मालगड्यांक आमी परबी फाटयचे आनी केदाळय उपकाराचे जावन उरा जाय आमी आनी म्हाका 2 विशय सांगूंक जाय तुमचे मुखार आमच्या भाशेचें व्हडपण कितें कोंकणी भाशेचें व्हडपण कितल्या जाणां तुमकां कळीता गुर्तुना देखून अवकाशांत वापरता आज कोंकणी भाशेचें व्हडपण पयलें आनी कोंकणी भाशेची दूख कितें गी म्हणून कोंकणी भाशेचें व्हडपण कितें पयल्यान
ही भास धर्मातीत जावन वाडल्या, बियॉन्ड द रिलीजन म्हणटात. हिंदू भाव उलयतात, मुस्लीम भाव उलयतात, क्रिस्तांव आमी उलयता, जैन्स उलयतात, आनी अशें धर्माच्या अतीत जावन वाडिल्ली एक भास. तशेंच 5 लिपींनी बरोवची भास. 5 लिपींनी रोमी, कन्नडा, देवनागरी, मल्याळम, तशेंच पार्सो अरेबिक. तिसऱ्यान ही आमची कितें सादारण एक 40 वयर 40 म्हणटात बोलयांनी आसची. बोलयो म्हळ्यार इल्ली बदलावना, हर एका किलोमिटराक इतलेच डिस्टन्साक येता आसतना बोलयो बदलतात. आनी कोंकणींत 40 बोलयो आसात. 5 राज्यांनी उलयतात. 5 राज्यांनी कर्नाटका, महाराष्ट्रा, गोवा, केरळा आनी गुजरात. आनी तातूंय गोवा राज्याची राज्यभासी 10व्या सेंच्युरींत 10th AD त्या 10व्या सेंच्युरींत ही वाडोवन आयिल्ली, थंय उपजली भास. पूण मुख्य जावन खंयच्याय रायाचें पोशण नासतना ऑफिशियल भास म्हूण सांगून, अधिकृत भास म्हूण केदाळे राय भासांक पोशण दितात. कोंकणीक तसलें पोशण व्हडलें मेळ्ळें ना. जाल्यार आमच्या मालगड्यांच्या लोकांच्या जिबेर वळोवन वळोवन आजून पर्यंत उरल्या जाल्यार ह्या भाशेची एक सोबाय कितली पळया. रायांचें पोशण नासतना जाल्यार ही आमचें वडपण, हें आमचें वडपण. कोंकणींत IAS एग्जाम बरोवंक जाता, परीक्षा बरोवंक जाता. 2 ज्ञानपीठ प्रशस्ती मेळ्ळ्यात आमच्या कोंकणींतल्या कितें साहित्यींक. आनी तितलें मात्र न्ही, कोंकणी 8व्या वळेरींत आज आमी कितें मान्यता दीस आचरण करता, ताचे पाडतळ कितें गी म्हूण सांगल्यार, कितें मान्यता दीस म्हूण सांगल्यार भारतांत 19,085 म्हणजे 19,500 19,500 बसो आहात ल्हान व्हड. ओके, 19,500. आनी ह्या 19,500 ह्या बसांत फकत 22 बसो मात्र 22 बसो मात्र भारताच्या संविधानाच्या 8व्या वळेरी म्हणजे अधिकृत म्हणून त्यो घोशीत केल्यात. आनी ह्या कितले नंबर पळया, संख्या पळया, लागीं 20,000 बसांनी फकत 22 बसो आनी तातूंत कोंकणी एक. कोंकणी एक. त्या ताळयो आमच्या कोंकणी मायेक फावो. कितलेश्यो बसो आजुनूय वद्दाडते आसात. आमकां एक मान्यता दिया म्हणून, मान्यता दिया म्हणून. आमी जे कितें आमच्या बोवारी उलोवन आसा सकाळां दिसांनी रात म्हणले बरी मस्तपटी तुळू भास फॉर एग्जाम्पल, त्या भाशेक येदोळी मान्यता मेळोवना, मस्त मागणी आसा. पूण कोंकणीक आज न्ही 1992 इस्वेंत 1992 असलें मेळ्ळां जाल्यार एक कोंकणीचें वडपण. दुसरें ह्या खातीर वावर केले साहित्य आनी झुजारी कोंकणीचे, तांकां आमी मान पाठोवंक फावो. आनी कोंकणीचें वडपण हें. आनी वडल पात्रांपान सांगलें बरी कोडयाळांत ती उरल्या जाल्यार एक आमची देवस्तुती. बिशप बाजील साल्वादोर सोजा आमच्या गवळीक आदल्या देवाधीन गवळ्याक खंडीत आमी उपकार बावडचे. कित्याक आमी सांगल्यार वॅटिकन दुसऱ्या महासभे उपरांत जें कितें थळाव्या भाशेंनी ही लितुर्जी देवस्तुती मागणी करचे म्हणटा आसतना पयलें मुखेलपण घेवन इनिशिएटीव म्हणटात, मुखेलपण घेवन ह्याका वावर घाल्लो. आनी ह्या विशयान मस्त ताणें वावट घाल्ल्यान आज हांव आनी तुमी हो मान्यता दीस करना आसा. आमच्या इगर्जांनी आमच्या संस्थांनी कोंकणी आसा देखून ताका ताचोय उपकार बावडूंक फावो, ताकाय साश्टीक विशय मागोवंक फावो आमी. आनी तशें आमचें साहित्य, आमची पत्रां, राखणो पत्र आसा आजकाल न्ही. 1938 1938 सुरू जालां तें. म्हणजे फाटल्या 88 वर्सांनी निरंतर वाडोवन आसा. हो वावर इतलो पडला, इतले साहित्य स्पेशली कन्नडांत कोंकणी साहित्य, कन्नड लिपींतलें कोंकणी साहित्य मस्त वाडला, मस्त आसा. आनी अशें म्हणटा आसतना ह्या सगळ्या खातीर आमी वडपण पावोवंक फावो, अभिमान पावोवंक फावो. तर आमची दूख कितें गी म्हणून, कोंकणी मायेची दूख कितें, तिच्या पालवान पडची दुखां खंयची. संतोशाची दुखां सांगलें हांवें, दुखाची दुखांय आसात ती आमी पळय जस ती मस्तपटी जिरोन येतात आनी तेजी भुरगीं पळोवंक पळयना आमी. थोड्यो दुखी हांव सांगता. पयल्या सुवातेर आज आमी ते म्हणटात पळय 10 जाणांची आवय वाटेर पडून मेल्ली म्हणून. म्हाका थोडेपटी कोंकणी चिंता आसतना तशें भोगता. ऑफकोर्स राखणोचे हांव वर्गणी करूंक येता आसतना बरो सहकार दितात. आज हांव मडांका पिरगेचे गेल्लो, फकत 2 मिसां उपरांत 60 वर्गण्यो जाल्यो. लोकांचो मोग आमच्या लोकांच्या काळजांत कोंकणीचो मोग आसा, पूण जाल्यारय खंय इल्लो उणो जाला गी भोगता. तो आनीक चड जाय गेल्लो गी म्हणून. इंग्लीश आंटी आयली म्हणून घरच्या मांयक सोण घाल्यार जाता, जायना.
इंग्लीश जाय पुरो भासो जाय शिकायचे आमी भास आमकां म्हळें संवहना बरी तशें म्हण आमची कोंकणी सोडची न्ही आज सगळ्यांनी इंग्लीशूच भुरगीं इंग्लीश उलयतात म्हणल्या खातीर घरांनी तांची इंग्लीश पाठ जायना जमून आवय बापाय इंग्लीशूच उलयतात इंग्लीशूच घरांनी म्हणी कोंकणी उलयत गी आमी इल्ली खंडीस जावन कोंकणी पत्रां खाण घेत गी व्याकरण पळय इंग्लिशाचें ग्रामर सुकल्यार ताका गोत्तू ना म्हण आसता आमी कळ्ळें इंग्लीश शिकला म्हण कोंकणीचें ग्रामर व्याकरण कितलें आमचें पाठ जालां तो ती तें पास्ट टेन्स प्रेझंट टेन्स भूतकाळ वर्तमान तें आमकां शिकोवंक गोत्तू नाका म्हाका आयिल्लें तशें हांव उलयतां म्हणलें बरी ही आमच्या कोंकणी मायेची दूख पयलें घरांत पेट्या माजराकी कोंकणीन सांगताले उठले पेटो बसले पेटो जेव पेटो खावंक घाल पेटो आतां गेट अप पेटो सीट डावन पेटो गेट आउट पेटो कम पेटो गो पेटो ईट पेटो आतां व्हडली माई धरपडटा नात्रा इंग्लीश उलयतात दू जावं इंग्लीश उलयतात तिका इंग्लीश उलयची पडटा देखून ती म्हणटा आय वेंट यू वेंट वळचे भाजी देंट म्हणून बेंदुरांतली न्ही दुसरे कडची हांगा पण इंग्लीश करता हांव कितें सांगता म्हळ्यार इंग्लीश मर्जी सरता आसतना कोंकणीची गरज आमकां खंयी उणी जातना आमची कोंकणी माता खंयी इल्ली रडता म्हणून बघता दुसरें दूख लिपी आनी बोली म्हूण सांगून आमी कितलें तिची भुरगीं झगडटा एका तपासली तिच्या कितली झगडटा म्हजी बोली म्हजी लिपी ही जायजे ती जायजे आनी हाचे वरवीं आमी सांगता येवंकूच जावना उरल्या भासांनी कितलें अभिवृद्धी जाल्या कितलें अध्ययन जालां पूण आमच्या भाशेंत अध्ययन चड्ड जावना पत्रापान सांगले बरी आमकां शब्द मेळनात कित्याक आमी सांगल्यार आमच्या लागीं अध्ययन जावना चड आमी झगडोन आसा आनी की ती भास ही भास त्या गांवा ह्या गांवाक म्हणून आमी सांगता येवंक मिनत व्हडली घाल्ली ना आयिल्ली मस्त बडी पडल्या ती आमची मिनत घाल्ली तितलें म्हणलें बरी अध्ययन ना आतां तें म्हणलें बरी तमिळू तेलुगू हिंदी भासांनी पळय कितलें अध्ययन जालां आमच्या भासांनी अध्ययन जावना चड ती आमच्या उणेपणूच तितलें मात्र न्ही आमच्या आवय बापाय वडिलांय मस्तपटी भुरग्यांक कोंकणी शिकच्या खातीर कितें म्हणटा चड पाठिंबो दिनात एक कोंकणी पत्रां मस्तपटी नाका म्हणचे बरी नाका म्हणचे कितें म्हणल्यार वासूंकूच नाका कोंकणी इल्ली नाका म्हणलें ही दूख आसा हांवें म्हणलें बरें आतां व्याकरण आमकां सड्ड शिकचे तले उर्बायना मुखेली आमचे साहित्य उणें जाल्यात दीस गेल्ले बरी साहित्य आनी मुखेली उणें जातात एका काळार BJP कडाप आसले पण अपुर्बाचे बरोवपी आसले कितले अपुर्बाचे बूक बरयले तांणी आतां ही लायब्ररींत येतात पूण आज आमकां कितले जाणांनी ते नॉवेल्स कितले जाणांनी ते कोंकणी बूक वाचल्यात सोबाय ती आमकां साकोंक नाका म्हणलें बरी तितले मात न्ही कोंकणी शिकून कितें मेळटा की म्हणलें उरली भासीक शिकल्यार वावराक जॉबाक हेल्प जाता कोंकणी शिकून आमी आतां कालें करचें भुरग्यांक खंय जॉब मेळटा असली एक परिस्थिती आसा समजून घेवचें पडटा आमी तितले मात न्ही थळांतर कम्युनिटी आमी समुदाय हे अनेक व्हडले समस्ये आमी नॉर्थांतावन उत्तरांतावन दक्षिण आयिल्ले एक थळांतर जालें गोवातावन कोडयाळी शिनायिल्लें दुसरें थळांतर जालें आनी आतां हांगातान आमी कॅनडा युरोप UK अशें येता आसतना कोंकणी इल्ली आमची खंयी घरांत सोडया म्हणलें बरी बगता आनी ही कोंकणी मायेची दूख हांवें संतोशाची गडितां सांगली दुखीची आमच्या मायेची दूख ही सांगली आतां तिचो बावटो वयर उबारलो आसतना आज आमी एक निचेव घेजय सवालां मात्र तुमकां दिवचें आखेर करच्या पयलें होमवर्क करूंक तुमकां म्हणें गेलें आसा संविधानाच्या 8वे वळेरींत आमच्या भाशेक मान्यता मेळ्ळ्या म्हज्या घरांत म्हज्या काळजांत म्हज्या जिवितांत म्हज्या मोगाच्या मायभाशेक कितली मान्यता मेळ्ळ्या पयलें सवाल दुसरें सवाल हेर भाशेच्या मनशांक तांच्या भाशेचेर कितलो अभिमान आसा खंय गेल्यार तित भास उलयता तांच्या गांवां गेल्यार आमी ती शिकाचें पडटा म्हज्या भाशेचेर म्हज्या मायभाशेचेर म्हाका कितलो मोग आनी अभिमान आसा आमी वासिजे उलयजे बरयजे ती वाळयजे ती वाळयना जाल्यार वाळयक येता पदरापान म्हणलें बरी आमचें जनरेशन कितें तकल्यो जावन येता आसतना ती भास आमी अभिवृद्धी करचे शिवाय ती वाटेर पडोवंक सोडची न्हय देखून आमी उडास दवरया जर तिसरें सवाल दिवचें जर हांव कोंकणी खातीर काम करिना हांव कोंकणी मनीस कोंकणी भास उलयना हांव कोंकणीचो अभिमानी जायना तर आनी कोणें जायचें जर कोंकणीच्या भुरग्यांनी त्या कोंकणी मायेक सांबाळना जाल्यार आनी कोणें शेजारचें येवन सांबाळचें गी तिसरें सवाल म्हाका आनी तुमकां आज न्हीद पडची नाका आज न्हिदचें नाका आमी आज
दसून दिया सावाल आमकां तिनी सावालां दसून दित आनी कांय तरी कोंकणीक तो मोग हें दाखयता म्हळ्यार आमी हार्ट सायन आज कोंकणीक हार्ट सायन आमच्या मायेक दाळे आज उपजलो जाल्यार बारी बरें आज सावाल आमकां दोस्ता जाल्यार बारी बरें आनी ताचेतान उपजल्लो मोग निरंतरी उरून दी म्हणून मागून तुमकां सकाळीं म्हाका आपयिल्ल्या खातीर देव बरें करूं म्हणून म्हजी दोन राखेर करता. धन्यवाद. आपल्या सणवाय भंडारांतली बऱ्यांतली बरी गुंड अर्थाची उतरां वेंचून मात्र न्ही कोंकणी भाशे विशयांत आसची ती चरित्र वांटून घेवन आमी कितें करीचें ह्या विशयांत ती आमकां कांय तरी समजोणी सांगून हांगासर उतरां वांटून घेतिल्ल्या मनात एक बाप रुपेश मांडटा. तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो उपकार आमी भोवडटा. थँक्यू फादर. आनी आतां हांगासर कार्याच्या अध्यक्ष मुखार येवचो वेळ तांचें भाशण तांचो संदेश आयकुचो वेळ. कार्याचे अध्यक्ष आसात आमचे पिरगेचे विगार बाब. ते कोंकणी मायेचो विशेष मोग आसचे आनी कोंकणी मायेची सेवा केले तसले कंथारां आनी भजनांच तांणी 150 150 तांणी कंथारां आनी भजनां लिखल्यां. देखपणी तांकां जोरान तळयो दिवया. बराबर ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची गितां तांणी 50 लिखल्यांत आनी इतर पदां तांणी 70 लिखल्यांत. असल्या पुर्बेच्या तालेंत पोवन तूं पद्र्याबू आमच्या पिरगेचे विगार जावन आसात. आतां कार्याचे अध्यक्ष जावन तांची बोगणां आमचे सोबे वांटून घेतात. वेदीचेर हजाराच्या सर्व मनेस्त सैर्यानो आणि आज सन्मानित जाल्ल्या तेग सन्मानितानो बाप विल्ली बर्बोजा म्हजो प्राध्यापक सेमिनरीन आनी आज तांकां हांगासर तांच्या विद्यार्थी गुरूक विद्यार्थीन सन्मान करचें भाग फावो जालें. देखून धन्य म्हणचिंता आज हो केल्लो संभ्रम. तशेंच सन्मानीत जाल्लेल्या दोग इतर कोंकणीच्या मोगीनो याजक भावानो धार्मीक भयणीनो कातोलीक सभा CAL YCS युवा आयोग सांद्यानो आनी कोंकणी मोगीनो आज कोंकणीचो मोग दवरनो हांगासर आयिल्ल्या ह्या हॉलांत आसच्या सर्व कोंकणी मोगीनो आयच्या दिसाचे बेंदूरचो कोंकणी संभ्रम ह्या कार्याचे रास उल्हास परबी तुमकां हांव मागता. आमी सक्कळ ताळयो पेटोवन हो आयोजन केल्लेल्यांक अभिनंदन आनी उल्हास पाठोवया. कोंकणी एका दिसाच्या संभ्रमाद्वारी जिवी उराना मुखार वसाना. कोंकणीचो संभ्रम आज गद्दाळायेन आमी केलो. घरा गेल्ल्या उपरांत कोंकणी खंय उरता गी म्हणलें सवाल. बाप रुपेशान मस्त सवाल दवर. आज हो कोंकणी संभ्रम जाल्ल्या उपरांत म्हज्या घरा वचून खंयची भास हांव उलयतां तें विचारी जाय आमी. म्हज्या भुरग्यां लागीं हांव खंयची भास घरा उलयतां. म्हज्या मागण्यांत घरा खंयची भास हांव वापरतां हें आमी करूंक जाय. तो व्हड मात्र आज केल्लो हो संभ्रम सार्थक जातलो. देवस्तुतेंत आमी कोंकणी वापरता भोव बरें. पूण आज पळया आमच्या भुरग्यांक कोंकणी वाचूंक मुखार हाडिचे जाल्यार जिवाक येता. खंय चुकल्या आमी. जर तर आमची भुरगीं इंग्लीश शिकतात, हिंदी शिकतात, जर्मन शिकतात, फ्रेंच शिकतात तर आवयच्या हुस्क्यार जावन शिकिल्ली ह्या आयकोनची ती भास उलोवंक कित्याक कश्ट जातात म्हणलें सवाल विचारी जाय. मस्त भासो शिकल्यार आमी ग्रेस्त म्हणून लेखी जाय. तर कोंकणी म्हज्या भुरग्याक बरी कळीत आसल्यार म्हज्या भुरग्यांक ग्रेस्त जायना हांवें एका भाशेन. तर इल्ली आमी मिन्नत काडली घरांनी म्हज्या भुरग्यांक कोंकणी शिकोवंक हांव चिंता कोंकणी जिबी उरतली. आज म्हज्या घरांत संगीत खंयच्या भाशेचें वालता. कोंकणी गी पाश्चात्य, हिंदी गी. म्हज्या वेहिकलांनी वेताना खंयची पदां आयकोन हांव संतोश पावतां. कोंकणी गी इतर गी. ही सवाल आमी विचारी जाय. हें दिसपट तें कोंकणीक आमी दिव्य जाल्लो प्रोत्साहन. जर तर आमी ती आयकना जर तर ती आमी उलयना जाल्यार एक दिसाचो कोंकणी संभ्रम कर कोंकणी खंय जिबी उरता. हें आज आमी आमकांच विचारया. आज हांवें वाचची पत्रां खंयची. कोंकणींत कितलीं पत्रां म्हज्या घरा येतात. कितलीं आयल्यार ती हांव वाचतां पुरसोत करतां. आज दिसपट त्या मागण्यांत देवाचें उतर हांव खंयच्या भाशेंत
वाचता एक काळ आसलो आमकां देवाचें उतर पुरत्या मापान कोंकणीन रावतलें बाप विल्लीच्या मिनतेन आनी दिएसीजीच्या मिनतेन सगळो बायबल आमच्या हातान कोंकणीन आयला. कितलीं जाणां आमी वाचता ह्या सवाल आज आमी विचारूंक जाय. देखून आमी कोंकणी संभ्रम केल्यार पावना, ती कोंकणी आमी वापारी जाय. कितली चड आमी वापरता तितली वाडावळ तिची जाता. कोंकणी मायेक उंच उबारचें म्हळ्यार एका दिसाचो संभ्रम करचें न्हय, दिसपडतें आमी मिन्नत कान ती वापरची. उलोवंक बरोवंक सळा संबंद रचूंक आमी ती वापरली तर ती जिबी उरतली आनी कोंकणी माय उंच उंच वेतली. बाप ऑल्बीन सांगलें आळवण्याचें संकेत खंयचें ना तूं कोंकणी उलोवंक शकलो ना जाल्यार ती मरोवन येवच्या स्थितीर आसा. आज हरी एकल्यानी हांगासर बसयल्यानी म्हजो नातू कोंकणी उलयता गे नात कोंकणी उलयता गे ना गे म्हूण विचारी जाय ना जाल्यार आमी कोंकणी मायेक मरोवंक सोडटा म्हणलो अर्थ हें सत. देखून आमी सक्कड आज एक निचेव करया. हो संभ्रम आमकां जाय ताच्या फाटल्यान लिसांवय जाय. संभ्रमा सांगाता एक लिसांव घेवन या. आमी कोंकणी शिकिल्ल्यान दुबळी जायना, आमी ग्रेस्त जाता. म्हजेंय भुरगें कोंकणी शिकिल्ल्यान तें ग्रेस्त जातलें. देखून भुरग्यांक कोंकणी शिकोवंक अडकल जावची नाका. आमकां लौकीक रितीन ती काले म्हणटात लाभाची जायना जावं पुरो. जिवितां सक्कड लाभूच पळयलें तर जें कितें मालगड्यांनी आमकां दिल्लें दायज आसा तें आमी होगडायतल्या आनी आमी दुबळी जावन उरतल्या. मालगड्यांचें दायज आमी होगडायलें तर आमच्या लागीं उरलें कितलेंय आसत आमचें आस्मीत आयना जाल्यार आमी परकीच जातल्या. परकी गांवांनी कितलीं वर्सां आमी जियेल्यार आमी फॉरेनर्स. तशेंच म्हज्या माय गांवांत कोंकणीक मोग ना, कोंकणी उलयना वापरिना तर हांव कोंकणी गांवांत आसोनी हांव परगांवी जावंक साध्य आसा. देखून आमी सक्कड आज एक निचेव करया. ही कोंकणी कितलें जाता तितलें हांव वापरतां, कितलें जाता तितलें म्हज्या हाताखाल कोण आसा तांकां शिकयता. हो एक निर्धार आमी सक्कड आज करया म्हणून तुमचे लागीं हांव विनंती करतां. आनी आयच्या दिसा हो संभ्रम मांडून हाडूंक वावुरलेल्या प्रत्येक जावन कातोलीक सभा आनी तांचे सांगाता मेळिल्ल्या संघटनाक आनी आयोगाक हांव अभिनंदन पाठयतां. अपूर्बायेच्या आमच्या भुरग्यांचें बँड आसा, एक वर्स चड जावन आयलें. अपूर्बायेन आयच्या संभ्रमाक तें आमकां अभिनंदन करून आसात. संतोष ह्या कोंकणीच्या दबाज्याक सांगात दिवन आसात. जोरान तांकां ताळयो पेडया. आमच्या कोंकणी संस्कृतीचो एक वांटो बँड आमचें कोंकणीचें एक अस्मिताय आनी आमची भुरगीं ती शिकल्यात. बँड शिकतना इल्ली कोंकणी शिकया, इल्ली कोंकणी शिकया. आनी हांवें आज संभ्रम मांडून हाडटल्यांक विचारलें आज बँडा वाजप वाजयतना खंयच्याय सुकोणपणी हिंदी इंग्लीश वा तुळू पदां वाजयनाकात, कोंकणी मात वाजया म्हळें. कित्याक म्हळ्यार प्रॅक्टीस करतना एक दोन म्हाका हिंदी अभ्यास केल्ले बरें आयकलें. इमिडिएटली हांवें डेनिसा फोन करून सांगलें कोंकणी संभ्रम हिंदी पदां अभ्यास करचे आयकता ते आमकां आज नाका आनी केदळापणी तोंदरे ना. आज कोंकणी संभ्रम देखून कोंकणी पदां सांसोनी म्हूण सांगलां तेंच वाजयतलें म्हणून हांव चिंता. देखून तांकां हांव अभिनंदन पाठयतां आनी तुमकां सोमेज सांग आज येदो व्हडलो सांको पळोवन म्हाका भारी संतोश जाता. बेंदुरांत इतलो कोंकणी लोक आसा न्ही आमच्या फाटल्यान म्हणून म्हाका अभिमान भोगता. आनी तो मोग तो सहकार मुखल्या दिसांनी आमी सक्कडी सांगाता मेळोन आमच्या फिरगजेंच आमच्या सक्कड कार्यांनी ही कोंकणी वापरून आमी कोंकणीक बळवंत करया म्हणून सांगून अवकाश दिल्ल्या तुमकां सक्कडां वंदून दोन उतरां अखेर करता. धन्यवाद. खरये स्वाध्यक्ष जमोन अपूर्बायेच्या रितीन हांगासर आपलें बोगणां वांटून घेतल्या आनी तशेंच आमच्या बेंदुरांत कोंकणीक सदांच पाठिंबो दिवच्या आमच्या पिरगेच्या विकार बापांक मनात एक बाप वॉल्टर सूज तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तांचो उपकार आमी बावडता. एक पटी जोरान थळयो मनाच्या मनात एक बापांक आमी दिवचो तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां आमचो मुखेल सैरो मनात एक बाप रुपेश मारता हांकां एक मोगाची अदिस्तिका दिवचे खातीर आमच्या कथोलीक सभेचे आदले अध्यक्षण मनेस्तेन मर्लिन वास तिचे लागीं हांव विनंती करतां. कार्य इतले सोबीत रितीन मुंदरून वचून आसा आनी
सुरवेल्या वांट्याच्या अखेरेक आता धन्यवादाची उतरां उपकार बावडूची उतरां हांगासर वांटून घेवच्याक YCS अध्यक्ष आमच्या फुडें येतात मानेस्त रोहन लोबो. जमलेल्या सर्व कोंकणीच्या प्रेमींक बरी सांज मागता. वेदीचेर आसल्या मनाच्या सैऱ्यानो आनी म्हज्या मोगाच्या बेंदूर फिरगसगरानो, बेंदूरचो कोंकणी संभ्रम 2026 वेदी कार्याच्या अखेरीक पावतना काळजाच्या गुंडायेतावन सर्वांचो उपकार बावडूंक हांव तुमचे मुखार उबो आसां. आयच्या फिरगजीच्या कार्याक हर एका कार्यांनी आमकां प्रोत्साह आनी मार्गदर्शन दिवचे आमचे विगार बाब फादर वॉल्टर डिसोजा तुमचोय हांव काळजांतावन उपकार बावडटां. पयल्यान हांव उपकार बावडोंक आशेतां आयच्या कार्याचो मुखेल सैरो मनादीक बाब रुपेश माट्टा हांचो कोंकणी भाशेचे ग्रेस्तपण आनी जतनेक तुमी दिल्ल्या प्रेरणादायक संदेशा खातीर तुमकां देव बरें करूं. आमच्या हर एका कार्यांनी आमकां सहकार दिवचे आमचे सहायक विगार बाब फादर ऑस्मंड डिसोजा, फादर जॉयल मोंतेरो आनी पदवा कॉलेजीचे प्रांशुपाल फादर अरुण लोबो तुमकांय देव बरें करूं. आमची फिरगस जिवाळ दवरूंक सदांच वावुरच्या फिरगस गवळीक मंडळीच्या उपाध्यक्ष मानेस दीपक डिसोजा, कार्यदर्शी मानेस रॉयस्टन फेरायस आनी आयोगाचो संचालक मानेस लॉयरेगो तुमकांय देव बरें करूं. कोंकणी माय भाशे खातीर निरंतर केल्ल्या वावरा खातीर आज सन्मान स्वीकार केल्ल्या मानादीक दोतोर ऑल्विन सेरावो, मानादीक दोतोर विल्यम बर्बोजा आनी श्रीमती रिटा फेर्नांडीस तुमकांय देव बरें करूं. आयच्या ह्या कार्याचो पोदोन श्री वॉल्टर डिसोजा तुमच्या सहकाराक आनी प्रोत्साहक आमी आभारी जावन आसां. तुमकांय देव बरें करूं. ह्या कार्याच्या यशस्वी खातीर सबार दिसातावन वावर केल्ल्या कथोलीक सभा, युवा आयोग, CAL आनी YCSच्या सर्व संद्यांक देव बरें करूं. आमी आसा केल्ल्या स्पर्धांनी भाग घेवन कोंकणी मायभास वाडोवंक कुमोग केल्ल्या सर्व भुरग्यांक आनी तांकां प्रोत्साह दिल्ल्या आवय बापायंक देव बरें करूं. बँडाच्या संगीताद्वारी आमकां मनोरंजन दिल्ल्या सान सेबेस्तियांव बँड पंगड, तरबेती दिल्ल्या श्री रेफल फुर्ताडो, नृत्य प्रदर्शन दिवचे धाकटे भुरग्यांक, पोदां आनी डान्स करच्या सर्व पंगडांच्यांकी देव बरें करूं. आयच्या रुचीक जेवणाची जबाबदारी घेतल्या श्री डेनिस आनी ग्रेटा डिसिल्वा, जेवण तयार करूंक वावुरल्या कथोलीक सभा संद्यांक, म्युझिक दिल्ल्या क्रिस इलेक्ट्रॉनिक्स, DJ सुजय, हॉलाची जबाबदारी वैसूंच्या श्री रवी तुमकांय देव बरें करूं. हांगासर आज कोंकणी भाशेचेर अभिमान दवरून हजर जाल्ल्या आनी आमकां सांगात दिल्ल्या सर्व कोवेंतांच्या दोन भयण्याचो आनी सर्व मोगाच्या फिरगसगारांचो हांव काळजांतावन उपकार बावडटां. आमची कोंकणी भास, आमची संस्कृती सदांच बाळून दी म्हूण मागून परत सर्वांकी देव बरें करूंक म्हणटा. जय कोंकणी. देव बरें करूं. रोहन लोबो अपुर्बायेच्या उतरांनी सुमेस्तंचो उपकार तुवें बावडलाय. हे जावन आसात कोंकणीचो फुडार तरणाटे उदेंवन येवचे तांकां आमी जोरदार थाळयो दिवया. YCS CAL सांदे जावन आसात आमचे गिरेस्तकाय आनी कोंकणी थाणी मुंदरून वेली जाल्यार आनीक चड उंचायेक ती पावतली. देव बरें करूं म्हणटा. फुडलो वांटो हांगासर सोमता वेदेच्या समेस्त मनाच्या सैऱ्यांनी मुखल्यो बसका घेवचे आनी कार्याची सोबाय पळयचे अशी विनंती हांव करतां. दानी आनी तशेंच सदांच प्रोत्साह दिवचे मानेस एरोल सॅम्युएल हांगासर येवन पावुल्ले आसात. परगांवांतावन हांगासर आयल्यात तांकांय मोगाचो स्वागत आमी मागता ह्या कार्याक. देव बरें करूं. मुखार फुडलें कार्य सांस्कृतीक कार्य आनी ह्या कार्यांत सुरवात ह्या कार्याची सुरवात करच्याक पयल्यान मुखार येतात आंजाळ भुरगीं. आमच्या तुमच्या कुटुंबांतलीं ल्हानशीं सोबीत भुरगीं. पयलो कुमगार सेवलेले तसलीं पयल्या कुमगाराच्या मस्तेगेर ती आतां हांगासर येतलीं आनी कोंकणीचो गौरव उंचायेक पावोवचें तसलें एक सोबीत नृत्य आमच्या मुखार आतां ती सादर करतात.
केन्ना तरी असो जावं म्हजो मोगाळगांव 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 ना दुबळो ना गिरेस्त सगळ्यांगेरी सदां फेस्त ना पिडा ना ख्यास्त खाऊन जेवण सगळे स्वस्त ना सुख ना दुःख ना सरवणी ना चीक ना राग ना मोसोर सगळ्या तोंडार संतोषा आसोर केन्ना तरी असो जावं म्हजो मोगाळगांव 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 जल्मले सरस्वते फासलेन गेल्लेले विविध धर्मांनी मिसलेले संविधाना वळेरीत केल्लेले जय गे मुझे कोंकणी माये जय 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 कोंकणी माये जय गे मुझे कोंकणी माये जय 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 कोंकणी माये स्वतंत्रपणी सदा फुलले कष्टानुभार फूड केल्लेले काळजा मनानी पुसलेले आमकां स्मिताय दिल्लेले जय गे मुझे कोंकणी माये जय 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 कोंकणी माये जय गे मुझे कोंकणी माये जय 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 कोंकणी माये गोंयांत धांवून कोच्ची मेरेन लोकांची गाणी भावतले जगभर लोकांनी वेंगलेले सदा उंचाये आसलेले जय गे मुझे कोंकणी माये जय 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 कोंकणी माये जय गे मुझे कोंकणी माये जय 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 कोंकणी माये जय गे मुझे कोंकणी माये जय 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 कोंकणी माये जय 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 कोंकणी माये जय 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 कोंकणी माये सर्व आमी जोरदार थाळयो दिवया सकड नेणथ्या भुरग्यांक बो अपूर्वेचे रितीन हांगासर नृत्य सादर करून कोंकणी मायेचे गिरेस्तकाय उंचायेक उठोवच्या उबोवच्या त्या सभेत बावच्याक मान केल्ल्या प्रमाणे हांगासर मुखार ते नृत्य करून तांणी दाखयल्लें आसा तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा तांचो उपकार आमी बावडतो मगचनो आमच्या बेंदुरांत खंयचेंय कार्य आसा जाल्यार थंयसर आमचे ह्या जागपाक वेदीचेर येतात आनी बरें एक पद सादर करतात कोंकणीचें कार्य म्हणटा आसतना खंडीत जावन ते पद सादर करतात म्हणल्यार आमकां खात्री आसली आनी हें नक्की जालां आनी आतां ते मुखार येतात आनी एक बरें पद आमच्या मुखार ते आतां सादर करतात मानादेक बाप ऑल्टर डिसोजा आनी तशेंच मानादेक बाप ऑस्मंड डिसोजा मानादेक बाप जॉयल मोंथेरो तांकां वेदीचेर आमी आतां पळयता फुडलें एक सोबीत पद तांचे तावन हांगासर सादर जातलें कोंकणकारा वाळेंद्रे आमी कोंकणी कित्या जाल्या वशे मोने कोंकणी आळवण बेता म्हणले आमचे रडे आमी न्हय तर तांबचे कोणे ए कोंकण्या जारे जागो भेटय तो कोंकणेचो मुजो कोंकणी माये जारे दिगो कोंकणी उलोवंक लजेंक नजो हे कोंकण्या जारे जागो
भेटयतो कोंकणे सोवुसो कोंकणी माये सारे दिगो कोंकणी उलोवंक जेवणाचो आमच्या कोंकणात जाला आमचे जनन कोंकणांतलें घेता खाणपिवण कोंकण भुंयचेर चलता आमचें शाबीक जीवन कोंकण मातयेर कोंकण्याचें मरण एक कोंकण्या सारे जागो भेटयतो कोंकणे सोवुसो कोंकणी माये सारे दिगो कोंकणी उलोवंक जेवणाचो आवय हुस्क्यार शिकली ती कोंकणी भास माय भाशेचो करया रे पोस आमच्या कार्यांनी वाळो आमची मायभास आमार उरो कोंकणींत मीस ए कोंकण्या सारे जागो भेटयतो कोंकणे सोवुसो कोंकणी माये सारे दिगो कोंकणी उलोवंक जेवणाचो कोंकणी उलय सदां कोंकणी फुलय कोंकणी गांवान गांव गाजय तुज्या घरांत सदां नीट कोंकणी उलय भुरग्यांक मोगान कोंकणी तूं शिकय ए कोंकण्या सारे जागो भेटयतो कोंकणे सोवुसो कोंकणी माये सारे दिगो कोंकणी उलोवंक जेवणाचो कष्टा संकश्टांनी कोंकणी जिवी उरल्या लाखो लोकांक काळजांत सोंपल्या आमच्या पुर्वजांनी कोंकणी सोपोस केला कोंकणी खातीर जीव जळयला ए कोंकण्या सारे जागो भेटयतो कोंकणे सोवुसो कोंकणी माये सारे दिगो कोंकणी उलोवंक जेवणाचो फिरंगी भाशेन केला आमच्या कोंकणीचो नास माय भाशे करचो नाका मोग कोंकणी भास सदां जावं आमचो उस्वास माय भाशेक आमी जावया साथ ए कोंकण्या सारे जागो भेटयतो कोंकणे सोवुसो कोंकणी माये सारे दिगो कोंकणी उलोवंक जेवणाचो ए कोंकण्या सारे जागो भेटयतो कोंकणे सोवुसो कोंकणी माये सारे
digo Kong ni volong le jem no zo 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 सर्व आम्ही जोरदार तळयो दिवया आमच्या मोगाच्या बिगार बाप आणि तशेंच सहायक ह्या जग बापांक भोव सोबीत अर्थभरीत गीत हांगासर ताणें सदर केल्लें आसा सगळ्यांक बारीक खुशी जाल्या देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच फुडल्या दिसांनी तांचे तावन सडीत आनी सडीत पदां आयकूंक आमी आशेता देव बरें करूं मग फुडलो वेळ हांगासर एक संभ्रम असो वेळ आनी तो जावन आसा एक माटवा पद गावन नाच प्रदर्शन करचें तसलो वेळ आसा हांव विनंती करता कॅथोलीक सभेच्या सोमेस्त संध्यांक तुमी हांगासर मुखार येवचें आनी आतां हांगासर माटवा पदां सदर जातलीं आनी माटवा पदां सांगाता थाळाक मेठां घालून हांगासर नृत्य सदर जातलें तुमी सगळ्यांनी हें पळोवन ददोशी जाय अशी विनंती तुमचे लागीं हांव करतां मोडला बांदून माठो घाला रान्नी घालून रोसो केला दुकोर मारूंक उदक तापयला कुवळ तेंडली शिंदूंक वाड्याक रंग समयला नाच नाचोंक आमकां आपयला हांगा न्हवऱ्या बाबाक रोस आज मागीर रोस जात सामचे राज लकय लकय बाटली लकय पोरबू गेलो नाच दाखय नाच नाचत्या पोलका नाच सैरीक सोदून काजार केल्ले बाबान काजार कित्या जाल्ली म्हणून रडता जुवान सैरीक सोदून काजार केल्ले बाबान काजार कित्याक जाल्ली म्हणून रडता जुवान जुवाना जुवाना काजार जातस रडून फायदो ना जुवाना जुवाना काजार जातस रडून फायदो ना बदलला हो काळ आतांचो संसार नशीब आमचे मोजेन जियोवचे तो स्वाद फुलांचो ओ आवाज मोगाचो वाळताना थंड थंड वारे बरे नेसून भोवूंक गेल्यार रोमियो म्हणटात क्लबा डान्सा गेल्यार पाड जाले म्हणटात सोबीचेर फॅशना करून रस्त्यांनी भोंवतात सांगा तर चेड्यांक नाडूंक पातका ओडूंक कारण कळ जाता चेडवां बरी आमच्या गांवाची ती सोबीत जशें उक्त्या मोनाची तुमी बोवा कितले देस आनी देखा कितले वेस तरी चेडवां बरी आमच्या गांवाची तुमी बोवा कितले देस आनी देखा कितले वेस तरी चेडवां बरी आमच्या गांवाची मंगळूरांतले कोंबले आमी दुकानी हाक मारता गांवांत रावून गामरे व्हरून थंय हांगा काम करता पायशी जोडता थोडे सयशी जोडता 3 पावटी घट्ट जेवता काजार जावची आशा मोती तासा देखून चेडवांक सोदून भोंवता हेंच जाय चिंचे आमी आशेल्यांक व्हरचे गलपाच्यांनी आयंडे गोटुल्ले आयले मंगळूर घरांनी सोबीत सोबीत चेडवा वेले कुवेट घरांनी इल्लो 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 सोरोपी येल्लो इल्लो इल्लो म्हणून म्हाका सड सड जालो सड सड जाताना म्हज्या तकलेक सडलो कितले पावटी सोरोपी येवन गाजरांत पडलो हेच देव बरें करूं समेस्त आमी एक पावटी जोरदार तळयो दिवया हांगासर डान्स सदर केल्ल्या आनी तशेंच पदांक आयलेल्या समेस्तांक देव बरें करूं मोगाचो हो जावन आसा पयलो भाग मात्र बँडा सोवेन डान्स हांगासर नाच सदर करूंक 8:30 वरांच्या उपरांत सगळ्यांक अवकाश आसा देखून तवळ परत आमी सगळीं सांगाता मेळोवया आनी डान्स करून हो वांटो मुंदरून व्हरया आनी आतां हें कार्य इतल्या सोबीत रितीन जाय जाल्यार सबार जणांनी आदार दिला तुमी बरें मन दाखयलां आनी व्हड बऱ्या मनान तुमी व्हड संख्यान हांगासर आयिल्लीं आसात बराबर आर्थीक रितीन खुमो केल्ल्या
मानाच्या व्यक्तींक आता मान करचो गौरव पटोवचो वेळ हांव विनंती करता मनेस हेनरी मिस्के तुमी फुडें येवच्याक आनी नांवां वाचून सांगोवंक तयार जावचें हांव विनंती करता आमचे फिरगतीचे विगार मनादीक बाप वॉल्टर डिसोजा तुमी देखून हांगासर फुडें येवच्याक तशेंच मनादीक बाप जॉयल मोंतेरो आनी मनादीक बाप ऑस्मंड डिसोजा मनादीक बाप ऑस्मंड डिसोजा मनादीक बाप जॉयल मोंतेरो देखून फुडें येवच्याक आनी मान करच्या फक्त तुमी सांगात दिवच्याक विनंती. आयच्या ह्या कार्याचे पोषक मानेस्त नवीन डी पॉल आणि कार्याचे पोषक जावन येता मानेस्त आयरीन सल्डाना या जीवन सल्डाना. मगूच हांगासर ते हजार नांतर तांच्या कुटुंबाचे कोणी आसल्यार ते मुखार येयचे आनी गौरव स्वीकार करीचे अशी विनंती करता. आणि पोषक जावन आसात मानेस्त जीवन डिसोजा आयरीन सल्डाना या जीवन सल्डाना. आयरीन सल्डाना मनेस्तीन आयरीन सल्डाना नंतर जीवन सल्डाना देखील मुखार येवचें आणि एक जीवन डिसोजा वय आणि दानी जावन आसत जाले दानी जावन आसत या कार्याचे दानी मानेस्त डॉक्टर डेनिस रोड्रिगस. मानेस्त डेनिस डिसिल्वा. मानेस्त अशोक जॉर्ज पिरेरा. दानी जावन आसतात मानसभान ह्या तर्फेन किशोर फर्नांडीस येतात. मानसभातान किशोर फर्नांडीस. अकरेक आमचे MC आसात अरुण डिसोजा. देव बरें करूं. आनी मगूच आता CAL YCS हाचे संदेह मात्र नाही तांचे एनिमेटर्स आनी बराबर सांगाथी आनी थोडी कुटुंबाचे मोगाचे इश्ट म्हणल्यार बरें सांगात हांगासर तूं येतात आनी बापूरबेचे कोंकणी मेडले हांगासर सदार करचे आसात आनी ह्या मेडले विशयांत आमकां विवर दितात ते आसात CALचे एनिमेटर आनी तशेंच आमच्या पिरगस गोवळीक परिशदेचे आदले उपाध्यक्ष मानेस्त विनोद डिसोजा. सर्वांकी कोंकणीक संभ्रम असो उल्हास पाठयता आनी आज हो संभ्रम आचरता आज आमी उडास काडूंक आशेता मानेस्त गावपी हेनरी डिसोजा. आदल्या हप्त्यान तो अंतरलो आनी ताच्या मनाक आनी ताका श्रद्धांजली जावन आज ताणें रचल्ली एक 5 पदां आज तुमच्या मुखार आमी गावंक आशेता. Ponte
संसार नाका संन्याची रात मोगा स्वप्नांती मेळ म्हाका सदांच रे हांव तुका दुसरो संसार नाका काळजाचो गोडो तूं तो घराचो दिवो तूं तो मोगाचो कामो तूं तो एडवेन म्हज्या मोगाचो तूं तो घराचो दिवो तूं तो मोगाचो कामो तूं तो एडवेन म्हज्या मोगाचो काशेलो काळजात मारून उलो उतरा आयकून तुजी संतोषात धावून आयली आजच हांव सोंपणेली तुजे विशीं गायताली सोपणे सदा मोगासा गोरान खेळटा काळजांत म्हज्या मोगाक तुज्या घेऊन रे भोंवता चिंतून रे तुका सोपणे सदा मोगासा गोरान खेळटा काळजांत म्हज्या मोगाक तुज्या घेऊन रे भोंवता संतोषात धावून आयली आजच हांव सोंपणेली तुजे विशीं गायताली त्या बोटान फुलोली सन्याच्या बोटान ते तुवेंनी सूर्या चंद्रामोदे मांडा मोतयांतले बाये तुमका गोविसून काढले शिवटिया बोली त्या बोटान फुलोली सन्याच्या बोटान ते तुवेंनी सूर्या चंद्रामोदे मांडा मोतयांतले बाये तुमका गोविसून काढले सुंदर नेत्र काळजान पेले मुच्या मोगान ते काळीज विन्नीचे एक सुंदर नेत्र मळबार एक सुंदर नेत्र काळजान पेले मुच्या मोगान ते काळीज विन्नीचे गीत तुझे मिलन काळजाचे देवनी तुझे जाते रे किरण मोगाचे सदां सुरतेले तू माणिक रे सागोरांतले
रोसा गेली येवंक घरा केन्ना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळे आमची पाटलां बाबा वेता त्या घरा बाबा बनकर रोडले सगळे असतले लादरू पेदरू बँडा संगी डान्स मारतले मुलांना सुटार नव्या बुटार सगळे सोपलेले आम्ही दोघी नाटकात जायवा कोणशा कुठलेले बाबा बनकर रोडले सगळे असतले लादरू पेदरू बेंडा संगी डान्स मारतले मुलांना सुटार नव्या बुटार सगळे सोपतले आम्ही दोघी नाटकां सायबा कोणशा घुरतले आम्ही दोघी शेजारा बेतांव काजारा बायल भुरगीं ती रोसा गेली येवंक घरा केन्ना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटलां बाबा बेतांव त्या घरा वाटे गंगालो कोट बाबा हांवें शिकायलो महत्वाचो बाबलो आमच्यो हांसून बसलेल्यो आमची सवाय देखून त्यो बऱ्योच आसलेल्यो भाड्या सोसून हाडून आमी वाटेक घालो तांटाने गांव कोट बाबा हांवें शिकायलो महत्वाचो बाबलो आमच्यो हांसून फुगतेल्यो आमची सबाय देखून त्यो बऱ्योच आसलेल्यो आमी दोघी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीं ती रोसा गेली येवंक घरा केन्ना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटलां बाबा वेतांव त्या घरा Katrina Nana Yumshina Ye Katrina Nana Yumshina Mai kalata mai orta mai orta bendra jadara nantu kala vinchikaita सदांच पुष्का पाटले दायलस नासतना कात्रीन म्हणून तुझी लादीन सुखाना उठून धरून वेगेन तुझ्या मोग करताना लस कित्याक सगळो संसार हांव दाखयताना चल चल येवची ना कित्याक बाये कात्रिना चल येवची ना कित्याक बाये कात्रिना बटाटे वडे घेऊन दिशी भेलपुरी बांधून दिशी बायका लागली अमेरिकाक सांगाता येता बाये म्हाका म्हणटाले कात्रिना ये तुरे म्हाका कात्रीन धरताले ये कात्रिना नाना येवची ना ये कात्रिना नाना येवची ना बाय कलाता माय म्हाका बँड्रा जशारा तुका लावीन शिकयता जाली म्हाका आमकां रावून बरो जाले काजार जावोका 20,000 दोतू आनी करतू दी म्हाका नात बाये डिसमीस केले तू म्हाका नाका बरो सोडून तेरा लागली काय जाली म्हाका आमकां रावून बरो जाले काजार जावोका 20,000 दोतू आनी करतू दी म्हाका नात बाये डिसमीस केले तू म्हाका नाका ये कात्रिना नाना येवची ना ये कात्रिना नाना येवची ना कलाता माय orta bendra jadara nantu kala vin shikaita चल चल
सल येऊनची ना कित्याक बाये कात्रिना सल येऊनची ना कित्याक बाये कात्रिना बटाटे वडे घेऊन दिशी बेलपुरी बांधून दिशी बायकलानी अमेरिका सांगाता येता CL YCS आणि त्याचे सांगा त्यांनी भोव अपूर्वेचे रितीन हांगासर कोंकणी मेडली सदर केली आसा आणि भोव खुशी तुमकां जाली म्हणून चिंता एक पटी दोनी हात सांगात धाडून जोरान ताळयो दिवया तांकां आमी उलासुया आणि देव बरें करूं म्हणोवया हाय हाय जाय जाय देव बरें करूं आणि आता हांगासर स्पर्धे आसा केल्ले भुरग्यांक आणि आता स्पर्ध्यांक कोण वरयणार जावन आसली तांकां मान करचो वेळ हांव विनंती करता आमच्या ह्या कार्याचे पोदोर्न आसात मनेस वॉल्टर डिसोजा ह्या कार्याचे पोदोर्न आसात देखून तुमी मुखार येसय आनी तशेंच कॅथोलीक सभा अध्यक्ष मनेस जॉन डिसोजा तुमी सांगात दिसय आणि ह्या घडये नांवां वाचून सांगच्याक ह्या सगळ्या स्पर्धांचे मुखेलपण घेतिल्ले आनी सगळे यशस्वी रितीन सुसूत्र रितीन जावच्याक प्रयत्न केल्ले आसात विनोद डिसोजा ते आतां हांगासर नांवां वाचतले हांगासर वरयणाऱ्यांनी मुखार येवन दया करून मोगाची काणी स्विकार करीसे अशी विनंती हांव करतां कोंकणी आमची मायभास आनी ही उरोवची ह्या खातीर आज आमी भुरग्यांक स्पर्धे आसा केल्ले आनी ते स्पर्धे जावन आसात भुरग्यांक बायबल वापर सांगचो स्पर्धो आनी पिंतुरां चित्रांचो स्पर्धो आनी आमकां आज व्हडतो संतोश म्हळ्यार ह्या स्पर्धांत 70 आनी 5 75 भुरग्यांनी पात्र घेतलां ह्या सर भुरग्यांक उल्हासिता आनी तांकां प्रोत्साहन दिल्या तांच्या आवय बापायकी हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या स्पर्धाक वाराणेर जावन आमचे सगळे आसले श्रीमती आयरीन फेर्नांडीस आमच्याच कालवारी इस्कॉलाची मुख्योपाध्यायन तेणे मुखार येवन मान स्विकार जाय कर विनंती करता आनी एक वारेनर श्रीमती मेविस रोड्रिगस आमच्या गोळीक परिषदेची आदली कार्यदर्शी सिस्टर लिनेट मारिया येसू प्रेम निकेतनाची कॉवेंताची धर्मभयण सिस्टर लिनेट डिसोजा चॅरिटी सिस्टर इन्फंट मेरी कॉवेंताची वडील ना तशेंच ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन पिंतूर चित्रांचो स्पर्धो हाचे वाराणेर जावन आसले श्रीमती अनिता फ्रँक मंगळूर देयसिसीच्या विमेन्स कमिशन हाचे कन्व्हेनर अनेक वरेनर मिस पलोमा मोंतेरो आमच्या CLचे आदली कार्यदर्शी सर्वांक देव बरें करूं विनोद सोस तुमकां नांवां वाचलेल्या खातीर आनी तशेंच देव बरें करूं वॉल्टर सोस तुमकां हांगासर मान केल्ल्या खातीर वरयणरांक तुमी मानकन बरें मागलेल्या खातीर आनी सांगात दिल्ल्या अध्यक्ष जॉन सोस तुमचो उपकार बावुरता म्हाका न्हू बँड आमचें बेंदूरचें बँड सगळ्यांक मोगाचें जालां आनी ह्या बँडाच्या पंगडांत सबार भुरगीं आसात त्या भुरग्यांनी तरबेती जोडल्या आनी आतां तरबेती जोडिल्ल्या भुरग्यांक आतां सर्टिफिकेट दिवचो वेळ हांव विनंती करता आमच्या पिरगेच्या बिगार बापांक दय करून तांणी फुडें येयचे आनी ह्यो सर्टिफिकेट्स भुरग्यांक हातांतर करीचे अशें विनंती हांव करतां आनी ह्या सगळ्या बँडाची जबाबदारी आतां सांबाळनासची ती आसा मारिया डिसोजा तांणी हांगासर मुखार येवन नांवां मासिजय बँडाच्या पंगडाचो संचालक आसा डेनिस डिसिल्वा ताणें विगारां सांगाता रावचें आनी हांगासर मारिया सोस तुमी नांवां वाचून सांगात जाय ह्या घडये भुरग्यांनी मुखार येवन सर्टिफिकेट्स घेत जाय अशी विनंती प्रियल पिंटो रेनेटा फेर्नांडीस मिशेल टावरो शॉन डिसोजा रुवेल डिसोजा रोजेल डिसोजा पामिला पिंटो अरविंद डिसोजा एड्रिल गोंजाल्वेज मेल्रिना सिक्वेरा
Jaden Lobo, Melroy Sipera, Lionel Sean, Len Meneges, Rian Maria Pinto, Diona Pinto, Viola D'Souza, Renan Chaco, Liana Crasta, Pernell Meneges, Pearl Meneges, Ocean Pies, Lancy Rego. दोन करूं आनी आतां मोगोचो हांगासर तुमच्या समेस्त ज्या हुजरी सदर जावंक आसा एक अपूर्व असो स्किट आनी ताच्या उपरांत बँड मास्टराक सन्मान आमी चलयतले पयल्यान आमी स्किट पळोवया ताच्या उपरांत बँड मास्टराक सन्मान आसतलो एक अपूर्व असो स्किट हांगासर सदर जाता सगळ्यांक एक खुशी करचें तसलो आज सकाळी जावन हांसनातली कोणी आसात गी हांसोत दिवनातली कोणी आसा एक आतां येयलो ते ओके सगळ्यांक हांसोवचें तसलो एक बरो स्किट आतां कॅथोलीक सभेच्या संध्यान तावून सदर जाता सर्वांचो तू फेवरेट रे जीवान तू पुडपुडीत रे बोळ्यांक तू मस्त क्यूट रे दुकरा आउट ऑफ ऑल तुंस टेस्ट रे दुकुर दुकुर दुकरा तुझे मास रे ए काले पळयतो तुमी ಎಂತಗಿ आमच्या वाड्यांत नव्यांत क्लिनीक उक्तें जाला आयुर्वेदिक क्लिनीक आमचो डॉक्टर आसा बळे लाट मोटगी आफ्रिकांतून शिकून आयला भयंकर डॉक्टर आमचो क्लिनीक पळय कितलें सोबिता बोर्ड आनी हेजे मागीर ह्या दिसांनी कामां बुराकय मेळटात कामां मेळून बारी भोव म्हाका हें काम मेळना आमचे विगार बापाचे शिफारशेन नाजाल्यार कामाकय आसात मागीर डॉक्टरान सांगलां ओडूल फोन कर म्हाका हांव येताना इल्लो वेळ जाता कोणी पेशंट आयलार तिक्के पळय म्हणून सांगलां म्हाका काही गोत्तू ना जावन दी कोणी आयलार इल्लें पळया तुका दुखू की वय म्हाका इल्लीशी दूख आसा काही तुका दुख दूख घालता आतां डॉक्टर हांव गितू तूं डॉक्टर हांव डॉक्टर तर तुजें सेटोस्कोप कोट आनी कितें आसा आत्तां हांगा दवरून गेलो त्यो पळोवंक मागीर तुजें हें म्हजें काम केलें घेवन काम केलें डॉक्टर बा सॉरी काम नाका कामाक आयलाय आतां डॉक्टर म्हणटाय काम गुळयो आनी कसाय आसा वचून ते रॅकान स्टोर रुमान की दवरता
डॉक्टर चालू उलयता गे चालू तुझो बाबू काले म्हणे चालू कोण चालू म्हजें नांव डॉक्टर जेवीसी मारता कळ्ळें मो कोण उलयता जीवेसी मारता काले म्हणे जीवसी मारता न्ही सायबा डॉक्टर जेवीसी मारता ओके ओके जे म्हळ्यार जॉर्ज ऐक व्ही म्हळ्यार विक्टर आनी सी म्हळ्यार चार्ली म्हाका मोगान चार्लो म्हण आपयतात जाय डॉक्टर मागीर तुजें क्लिनीक खंय तुमी आसात की मल्लिकट्टे जुगुलाच्या मुखार वायन शॉप आसा कोता तुका तुका जुगुलाच्या मुखार वायन शॉप आसा कोता गी होय गोत्ता हांव थंयसरच आसा त्या वायन शॉपाच्या लेगीत म्हजें क्लिनीक आसतलें जाय जाय हांव आत्तां येता आत्तां येता वेगी वेगी आपयले तुका कोणे आपयले रे म्हाका आपयले बरें जालें भितर आपयल्यार येवचें गी म्हाका आपोवन गे तुका आपोवन हाळे पेशंट आसा फोन करून आसा आतां येतलो पळय कोण आसा पेशंट गे पळय येता गे आतां येतलो येवन दी येवन दी राव 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 काले तुका काले जाला सगळे आंग फांग दूख दाखले वय गे वय हांगा ये तुका गे वय हांगा फाटल्या ये 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 बस बस चक्कर ये चक्कर ये ये चूर चूर जरी जे गे नाका नाका ये 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 इम्पॉर्टंट आयटा हांगा बस बस डॉक्टर मा अरे पेशंट आयला काले जालें तुका तूं दाखतर न्ही गे हांव डॉक्टर न्ही मागीर काले उळवळटाय दाखतर मा काले म्हाका पेंकाड भारी दूख म्हज्या चेडवान म्हळें नाताना फोटो काडून धाड म्हणून वगेत राव सैपा उलो सोड सांग सांग काले दाक्तर मा काले जालें म्हणल्यार एसआयआर चलते आने ताणें म्हळें म्हजें नांव नातान म्हणून देखून ताणें काले म्हळें गुत्ते नाताना फोटो काडून धाड बा म्हळें आमकां चान्स मेळना आले तूं सांग सांग देखून ताणें फोटो काडून विचारतना हांवें फोटो काडून धाडली गी ना म्हाका खोशयेन हांव नाचलो नाणयेन दीस रोडपोट हे म्हज्या देवा आका चक्कर या डॉक्टर चक्कर या चक्कर या पण हांव थांबा बस नीट थांबा बस नीट बस निदान हां उस्वास सोड बळ्या समा भितर कर भायर कर डॉक्टर रामा काळीज वयर आसचें न्ही आजे काळीज सकयल दवरला हे मागीर आटकिटी आनी बोटी आनी ती बोटी पुरो भायर आयल्यात भायर आयल्यात आनी ती बोटी आनी आतां हेच्या उपरांत गाटाक आले डॉक्टर मा तूं समा खानाक धरून चेक करताय जाल्यार चेक कर तूं कोणल्यान बरो हात घालताय का आलंय डॉक्टर रामा हांवें आवाजूच देना हय 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 आतां आवाज आयलो न्हू आसा न्हू आसा काळीज आसा हाजें आसा न्हू आसा गे हाजें काळीज आसा मेळ्ळें गे मेळ्ळें काळीज मेळ्ळें हय अम्मा पळा आरामात बस काल धडपडायता सायबा ताप आसा गे ताप आसा डॉक्टर शेड जाल्या गे बँक कार्ड पडून मार जालो गे त्या दुखीन ताप सोडलो तकली फटाफट शेळी देवली एकाने देऊन जाईल टेस्ट कर हां देवा म्हज्या हे कोल नमण्याचे दाखते रे बा तूं तूं मात्या कालें चेक करताय ताप सकयल तो न्हू वयर सोडटा वयर सोडल्या उपरांत तूं उवांक ताप येता उवांक ताप येयल्या वखद कोणें दिवचें डॉक्टर रामा अंगी ताप येता गे मागीर उवांक देखून तुमचे डॉक्टर शिकायचे म्हणून ओ देखून घरा ओडली मागीर उहो काण मारताली तुम्ही दोगां नातले आतल्या जाग्यार या नातले बस हाका आतां गुळयो दिवया हय कसाय दिवया घुसांडे ते ओडून दिल्ले तेत गे डॉक्टर रामा तेत न्ही आट्टा भारी व्हडले बॅग हाडून आयलाय वय गरजेचें आहा तूं खंय जावन आयलोय तूं हांव घरांत हांव घरांत हांव वय कसली पडटा वय सोसूंक जायना तूं फोन केले ना हांवें फोन करून हांव सीदे आयलो हय हय आतां गुळयो दिवया गे दिया हय हय
हो द्या म्हणजे आमच्या गुळी आज येतात हे पाल्या येतात गुळी होती त्यांना हिला उदा वच्चे नाही आता सांगर पाय सांगर दोन्ही पाय गो 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 लो साई डॉक्टर रामा डॉक्टर रामाच्या पॉवरफुल वकात ये बस 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 अंगा बस अंगा डॉक्टराचे पॉवरफुल वखत येताना सांभाळलो आता निकी समाज झालो मला आहे मग आता घरा वचून तापयल्या तुका वकात आनी गुळयो दितलो 3 दीस 3 पुटी गुळयो काण घेते जाय मो जाय गुळयो आड पड्या त्यो तू गुळयो तो गाण गुळी होगी डॉक्टर रामा ते आका मू तो चेक करीचे मू तो टेस्ट तुका मू तू चेक करिया जायना गे राव 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 हां सांग राव राव निकाले आण नाही लाईत राव राव ए काल आणले लो राव 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 हा काल विसरले तुम्ही काल आण नाही लाईत ये तुम्ही दाखते राहत बोले गेल्ले गेल्लेकडे मोदी सरतात म्हळ्यार हे सगळे वाड्यांची मूत आण नाही लाईत वाड्याचे मूत आणि तुम्ही बॅरल टँक दिचे पडत ये म्हणजे मात्र अरे गेली जाता दोन नका भितर टेस्ट करू हां वरी जे हात बाहेर ना रे भीतर तसचे पुरा सी इतल्या ओढल्या केना मी भीतर होता डॉक्टर रामा चेक करू वक्ता खायला म्हाका सांभाळ करता रे का आता मूत तुझे टेस्ट करूंक आसा हा तू घरा गेल्या उपरांत 3 पुटी गुळयो काण घेवंक जाय 3 पोटी जेवणा उपरांत न्हू जेवणा उपरांत ती काण घे मागीर काण घेत हा कळ्ळें मग 8 पैकी गुळयो आड सायडा गुळयो आड तू आफ्रिका सो दाखते रे गे हांव डॉक्टर वय तू तुझा आफ्रिका सो कंपाऊंडर गे ओयलो पेटे का मी गुळी होता इंदोर कळटा म्हाका हा यो गुळयो घरा व्हरून दिसाक 3 पुटी सकाळी दनपारा राती कळ्ळें मो तेंत न्ही जेवण जाल्या उपरांत न्ही जेवण जाल्या उपरांत ती काण घे कितले पयलीं काण घे कितले बडी सांगताय हां वेकी बरो जातले तूं कळ्ळें मो जायत हा उभ्या तांदर हां जायत गे ते काल्याक दवरलें ते व्हरून कोणचे हे मजेन हांव वरता ओ मामा राव 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 अरे ये और नोस ये और नोस ये तुमका ना काय आमकां जाय तितले आमी काण दवरला ए तू हो रो पिये कशें राय पैसे मामा मामा राव 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 डॉक्टर रामाचे फीज दिव नाही तुका फीज दिवंक टेस्ट करूं म्हणजे मूत धर्मा दिवं नाय हांवें रिपोर्ट दी मागीर फीज दिता हुशार राहत दोगी आफ्रिकाचे डॉक्टर रामा मुताचे रिपोर्ट आयला आपण दिता की पैसे काले घरचे आता पयलीचो पेशंट डॉक्टर मागीर सांगताय की ते तुका सांगू मागीर सांगताय व्हडले मिशीन आनी धाकटे मिशीन आसा ताका कळ्ळें मो सांगताय न्ही सांगता पळय आनी कोण आसात पळय भायर बसल्यात की पळय पळयता पळयता बाला बाला म्हणणार ये ना भितर रे आपण हाडटा अंकल ये 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 काल असं असं ये 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 लोवे 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 ये 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 काल जाणा तुका काल जाला म्हणून सांगचे म्हज्या जिबेक रूच उत्तना ना आनी म्हज्या दाताक कोरमळ उत्तना ना गी म्हजे कान पुरो दुखतात सुमार दीस जाले जाय जाय चक्कर ये ये बस 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 हांगा बस डॉक्टर अम्मा पेशंट आयला तूं डॉक्टर नाही गे हांव डॉक्टर नाही डॉक्टर हांव डॉक्टर म्हाका हां काल जालें तुका दिसता न्हू रूच उत्तना म्हज्या तोंडाक हां आनी म्हज्या नाकांत कोरमळ उत्तू येना निस्त्यानी खाताना बोरमोळ येना म्हाका हें कशें जालें कशें जालें म्हळ्यार हांव बोर भिकर नगाटे सांतेक गेल्लो आंबान काटा नाही गी
ओगेत राव पयस जाता न्ही ताका उलोवंक सोड साहेबा त्याचे भिकार घाटे सांते गेल्लो हां फाटी येताना गाडयेर हां म्हाका जांबाय आयलो म्हणून तोंड उक्तें केलें ओटलो एक मूस येवन चोपलो राव साहेबा म्हाका हुशार ना आनी वो आसता पळय ताचे उपरांत म्हाका भूक लागना आनी जिबेक रुचूच ना अळे तोंड दंपोवन चलाचे तुवें डॉक्टरामा ते कोण डॉक्टरामा कळ्ळें मो डॉक्टरामा कोरोना गी म्हणून कोरोना गेला रे कोरोना वचून वर्सां जाली ही नवीत पिढा नवीत पिढा डॉक्टरामा हां आमकां पिडा कोरोना म्हणटा कोरोना मस्त लोक भियेला अरे कोरोना ती अशेंत जाता थोड्यांक कळ्ळें मात टेस्ट करया की तुका करया बस बस श्वास सोड पळ्या नीट बसू डॉक्टरामा एक सांगूंक आहलें म्हजें पोट इल्लें व्हड जालां तें जिरोंक या म्हाका बगोवंक काय म्हण वखद दितात की कितले पटी जेवताय दिसाक जेवंक हांव चड जेविना दिसाक 4च फावटी जेवचे मातो रावलो मोठो आसा बाकीचे घे हाका 4 पटी जेवल्यार बारीक जाता ती आनी कितें करीचे तुवें जेवण सोडीचे जेवण सोडीचे जेवणात तू सोडीचे आणि चपाती खायचे 2 चपाती खायचे 2 चपाती घे 2 चपाती खायचे 2 चपाती जेवणच्या पयले खायचे गे जेवल्या उपरांत खायचे जेवणच्या पयले खायचेत उपरांत काव्येत काव्येत कळ्ळें हां तुवें शीत सोडीचें पडटा शीत सोडीचें गे शीत सोडूंक जायना म्हाका शीत जायच काले करच्या एक काम करया डॉक्टरामा इल्लें शीत जेवून दी मागीर चपाती खावन दी तशें शीत 2 चपाती का तशें जाता म्हाका इल्लें बरें वखद दिया पळय हाका वखद दिवांगे त्यो गुळयो हाड सेम काळयो गुळयो हय काळयो गुळयो आट्टा तुमचो कंपाउंडर इल्लो चालू आसा हो म्हळ्यार आतां शिकता मात्र काम इल्लो गडीबिडी मनीस नवो तुगे हां इल्लो नवो हाड रे वेगी हाड रे गुळयो गुळयो आसा डॉक्टरामा काळयो गुळयो आता गुळयो दिव्यांग येता दिया अले अंकल आंकर हळे गुळयो घाल काळयो गुळयो तेगे तोंडू ये घाल ये पुरा गाण येता आनी तोंडाक घाल पुरा पळय समज जालो हाका येताना गाडी येतली पोरमोळी येतली आता गाण आयली कुडू लागता रे ते मामा अंकल अंकल फॉर्मल येता गी फॉर्मल ना गाण येता गी रूस घाल कुडू कोडू समज जालो डॉक्टरामा समज जालो तुझ्या पावार वखदाचे बस गुळयो आसात येडले की तुवें ओय येचे इनवरला आता अरे घरा गेल्या उपरांत 3 पटी गुळयो कोण घेवंक आसा तुका 3 पटी सकाळी दनपारा राती जेवल्या उपरांत की जेवच्या पयले जेवल्या उपरांत गाण घेत उपरांत गाण घेत जायत कळ्ळें न्हय जायत म्हणजे कसाय आसा कसाय आनी गुळयो व्हरप जायत दे बरें करून डॉक्टरामा तेजे पयशे कोण घे अंकल पैसे जाय पैसे दिचे न्ही डॉक्टरामाचे पैसे पैसे म्हाका ह्या म्हयन्याक पेन्शन देवन आयल्या उपरांत दिता डॉक्टरामा पेन्शन आयल्या उपरांत दिता गे तो हाका पेन्शन येताना आमकां टेन्शन सुरू ओय जाता का आले करचे म्हळ्यार पूर्ण बस आनी कोण आसा पळय राव कोण तू हांव कोण दिसना तुका हांव पिडे आसता ताप येता तुका काले जाला म्हाका लूज जाला काले लूज शीत गेला शीत येता खाली गेला ज्यूसूच येता लिकेज फुल्ल लिकेज पाईप ने फुटबॉल बेगी वखद ये डॉक्टर सम्मान इट्टू रावून जायना डॉक्टरामा कंड वाटी लिकेज काले जाले इशिनी काले इशिनी बसोंक जायना बसोंक दुखता काले जाल्यार पळय काले पळय जावं सांगलें आयक म्हाका हे गांडी केस व्हडी जाली सांगलें आयक केस व्हडी जाली म्हण हांव इंग्लीश डॉक्टराशेन गेलो ताणें इतल्यो गुळयो दिल्यो पळय ते हांवें 18 केल्यो त्यो केल्या उपरांत जाय की म्हाका आतां रावंकूच रावना लिकेज इतलो फुल्ल लिकेज केसोडी आसा तुका वय
ते का फाटल्यान काल असं पळय 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 चक्कर येते वेगळी चक्कर साहेब राव येणे येणे हंगे पळय 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 काय झाला का आले संजय डॉक्टरामा सगळ्यांची दोन आला राका 3 आसात 3 घाले 2 कुले असते साहेबा ए ते उठली केसोळी की मागीर घाले केसोळी कुठसोळी कुले सांगता येईल ओ म्हाका ये ते उठली डॉक्टरामा ओय काल म्हाका वोको दिया डॉक्टर म्हाका रावूंक जायना म्हाका टेस्ट करी हांगे उबे रावन टेस्ट करूया उबे रावन म्हाका बसोंक जायना न्ही तू गलीज करना का पूरा गलीज करताय ना उबे रावन तो बसना हांव आको उबे रावन तो का करूया उबे रावन टेस्ट करूया हंगाराव समाराव ते गुळियो पळे गुळियो आडी जागी तेत्तने उडल दे तेत्ताड तेत्तू गुळियो पळे दिव्या कशी काही तोंड आयलोय तू हांव खंय तवण आयला आतां हांगा कोटली तवण आयलो तो कोट तवण अशेंत आयलोय की असंत नाही आयलो वोको जाय आयलो म्हळ्यार लिकेज इत्त लिकेज इत्त फुल्ल लिकेज इत्त रावंक रावणा आड वेगी हाड गुळियो वेगळी खंय गेलो तो रावणा आयलो हे पुरा काल म्हाका दिता कितें वखद आका आमी एक आयडिया करी आका एक सागू दिव्यांगी ओय सागू दिया मोई दिया ताच्या उपरांत नारळाचो रोस घालया रोस घालया ओर्न भायर येता हो कारण डॉक्टर वेंड लोकांत आलो कितें ह्या वेंड लोक सायडीन गाडी धरून आलो कंपाउंडर आयुर्वेदिक कंपाउंडर कळलें न्ही होय होय आतां गुळी दी बळा आका दिव्यांगी फर्स्ट दिया आका दिया उबे रावन गुळियो दी डॉक्टर गुळियो दी पहिले आंकर व्हेरी गुड कशें जालें आतां इल्लें रावले बरें दिसता म्हाका पळय पळय पटल्यान येता पळय येना येता येना रावले इल्लेशें येवन आसा डॉक्टरामा बसो जेल्ले ते गलीज करनाका सायबा कित्याक तुका आतां कसाय दिता हां जाय दिल ते लिकेज आसा होय. पळय ते कंप्लीट रावता हां जाय केस सोड कसाय बी डॉक्टर केस सोडे घाल कशें आतां अरे केसोळी काले सांगता का केसोळी हांगे सांग म्हाका आयक आतां सांग तुमगेर भात आसा की बात ना आमपण काडटा आडचे पडत हाडटाय हाडटा भात इल्ले काणगे न्हू हां केसोळी केय जाला पळय ते हाडटाय हां मागीर हाडटा न्हू हां सगळे उकलो न्हू कोणा मुखार उबे राव कोणा मुखार गोत्तू ना कोंब्या मुखार कोंब्या मुखार कोंबो खंय अडसर आतां कोंबो आसा 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 होय कोंब्या मुखार कोंबो ना कोंबी मात्र आसची रवाण्याची ती कोंबी आसा न्ही होय जर कोंबो येता कोंब्याक सोदून जायत दोनी सांगात म्हणून तुजे काडटात हां काल काडटात केसोळी केस सोळी काडटात काय केसोळी बसता बसता होय जायत डॉक्टर ताका वखद आहा की म्हणी म्हाज्या कडेन ओका तावन दितो बसोंक जायना म्हणटा आका बसोंक जायना डॉक्टर केसोळी आसा हे गारो वचून गुळयो आनी वखद काणगे काल न्हिदोन काणगेवचें की उबे रावन काणगेवचें उबे रावनी काणगे न्हिदोनी काणगे उबे रावन बेटर आका उबे रावन जायत जायत डॉक्टर जायत जायत येता जायत पयशे पयशे मात्र डॉक्टर आमा परवा दिता की पयशे परवा दिता की हय दिव ना तें सोडू आतां सांग म्हाका डॉक्टर आमा हें घाल व्हडलें आनी धाकटें मिशीन ते पर्सनल सायबा ते पुरो सांगूंक जायना हांव तुज्या सांगातीन आतां सांगेत न्ही तूं आतां इतले दीस तावन काम करता तुका सांगता सांग तुका सांगलें एक व्हडलें मिशीन आनी धाकटें मिशीन ओय व्हडलें मिशीन व्हडलें मिशीन म्हळ्यार गाय गायचें मूत चक गायचें मूत गी आनी एक धाकटें मिशीन सांगलें हय पळय तें घाल धाकटें मिशीन मिशीन म्हळ्यार बोकडी बोकडी बोकडेच्यो बिट्यो बोकड्याच्यो बिट्यो गी म्हजी कश्टी व्हडली म्हणून आयलो तूं घाला गायला चोर दोगी जाण कुडचोंड गायचे मूत आनी बोकड्याची बिट्ट्यो करून निघतात तीन गसांचे हे समय जोरदार तळयो दिव्या हांगासर एका बरोबरचो नाटकळो सादर केल्ल्या कॅथलीक सभेच्या संध्यांक आमी देव बरें करूं म्हणतो मुखार पटापट आमी मुखार वेतो हांगासर आतां प्रायज डिस्ट्रिब्युशन बहुमान वितरण चलतलें हांगासर आसा केल्ल्या स्पर्धांनी विजय जाल्ल्या भुरग्यांक आतां प्रायजां दिता इनामां दिता हांव विनंती करता विगार बापानी तुमी दयकर मुखार येयचे आनी इनामां वांटूंक सांगात दिवचे अशी विनंती करता बराबर फॉर द जॉयल मोंथेरो तुमी फुडें सरचें मनेस विनोद सोजू हांगासर नांवां
वाचून सांगतले आणि नांवां वाचून सांगच्या की फलितांश प्रगट करतले. आज चलल्या स्पर्ध्यांत भाग घेतल्या सर्व भुरग्यांनी मुखार येयचे. तुमकां सर्वांक आतां भोवमान वितरण करतले हांव. सगळ्यांनी 2 लायन कर मुखार येवचे. स्पर्धांत आज कोणाय बरा भाग घेतला व्यक्ती सक्कड भुरगे मुखार या स्पर्धांत भाग घेतले. सगळ्यांक हांगासर आमी एक मोगाचे गिफ्ट दिता, एक मोगाचे खाण एक दिता सगळ्यांक. त्या नेण्ट्या भुरग्यांक हांगासर बहुमानां दिता आसतना इनामां दिता आसतना तुमी थंयसर बसून थाळयो दिसय भुरग्यांक बरें मागासे अशी विनंती करता. फुडल्या वर्साय ताणें अशेंच फुडें येवंक आसा, कोंकणीच्या कार्यांनी वांटेली जावंक आसा, इनामां जोडूंक आसा आनी कोंकणीची रोस तांकां सदांच मेळोवंक आसा. देखून आमच्या सुमेस्तांच्यो थाळयो तांकां प्रोत्साह दिवच्यो जावं दी अशें आशेता. स्पर्धांनी भाग घेतिल्लीं भुरगीं मात्र मुखार येयात. स्पर्धांत भाग घेतिल्लीं फोटो जाल्ल्यान भुरग्यांनी थंयच रावचे. आयच्या स्पर्धेचे फलितांश अशें आसा. बायबल वापरचे स्पर्धांत कॅटेगरी 1st to 3rd स्टँडर्ड पयलें स्थान येता एलिना मारिया डिसिल्वा. सर्व आमी जोरदार थाळयो दिवया हांगासर. एलिना मारिया डिसिल्वा. आनी दुसरें इनाम येता डेमियन डिसोजा. सेकंड प्लेस डेमियन डिसोजा. कैटेगरी 4th to 7th स्टैंडर्ड. फर्स्ट प्लेस एलन पिंटो. हेलो. फर्स्ट प्लेस एलन पिंटो. सेकंड प्लेस रुएला डिसोजा आणि अनिका डिसोजा. कैटेगरी 8 to 10 स्टैंडर्ड. फर्स्ट प्लेस वियोला डिसोजा. फर्स्ट प्लेस. सेकंड प्लेस एंड्रिया पिंटो. ड्राइंग कॉम्पिटिशन विभाग 1st to 3rd स्टैंडर्ड. फर्स्ट प्लेस कैंडिडा रस्किना. सेकंड प्लेस रोजाना. विभाग 4th to 7th स्टैंडर्ड. फर्स्ट प्लेस मेलरॉय सिक्वेरा. सेकंड प्लेस एलन पिंटो. फर्स्ट प्लेस मेलरॉय सिक्वेरा. सेकंड प्लेस एलन पिंटो. विभाग 8 to 10 स्टैंडर्ड. फर्स्ट प्लेस सान्विका मस्करेनस.
सेकंड प्लेस अँड्रिया पिंटो. बघितल्या सर भुरग्यांक देव बरें करूं. थँक्यू फादर. देव बरें करूं. समेस्त भुरग्यांक तुमकां आमी बरें मागता. तुमी अशेंच विविध स्पर्धांनी भागीदारां जायचंय आनी तशेंच कोंकणीचे मोग तुमी म्हणजे कोंकणीचो मोग तुमच्या काळजांत तुमी जागोवन दवरीचे अशें विनंती आमी करता. आनी आतां हांगासर एक सन्मान करूंक आसा तो आमच्या बँड मास्टराक मनेस राफायल फुटाडो फाटल्या 1.5 वर्सां जावन आमच्या बेंदूरच्या बँडाक ते बँड मास्टर जावन तरबेती दिवन आसात. तांकां मान करता आनी ह्या घडये हांव विनंती करता अविला पिंटो तुमचे लागीं तांचे परिचय सांगच्याक. मानेस्त रफाएल फुटाडो गांवान बेंदूरचो प्रस्तुत निरकनान तांची वस्ती. बँड मास्टर जावन तांणी सुरवात केल्ली सेंट एलोशियस हायस्कूल बँड पंगडातावन. उपरांत सबार इस्कॉलाची बँड पंगडान तरबेतदार जावन तांणी वावर दिला. प्रस्तुत डॉन बॉस्को सेंट्रल इस्कॉल मंजेश्वर, PMSRI विटला, ब्लॉसम बेळवाय, सेंट जोसेफ वामंजूर, सेंट स्टीफन्स अकॅडमी अँड सेंट जोसेफ इंग्लिश मीडियम इस्कॉल दार्जिलिंग, माउंट कार्मल इस्कॉल मूडबिद्री, बेथनी इस्कॉल गुवाहाटी अस्साम, सेंट लॉरेन्स इंग्लिश मीडियम इस्कॉल बोळये हांगासर तरबेती ते दिवन आसात. एक फामाद तुरबेंत वजंत्री जावन आसून तुरबेंत या ट्रम्पेट दुरुस्त करचें आनी ब्रास बँडाक संबंद जाल्ल्या सर्व जंत्रांचें दुरुस्त कामाशाळ ते चलोवन आसात. फाटल्या 1.5 वर्सांतावन आमच्या बेंदूर इगर्जेच्या बँड पंगडाचे ते तरबेतदार जावन आसात. तांकां आमी सर्व बरें मागता आनी ह्या संदर्भार उल्हास पाठयता. मनेस राफायल फुटाडो तांकां आमी आतां मान करूंक आशेता विनंती करता. विगार बाब तशेंच उपाध्यक्ष सहायक याजक बाब तुमी हांगासर मुखार येयचय आनी आमच्या बँड मास्टराक शॉल पांघरून आनी तशेंच मोगाची काणयेक देवन बरें मागाचे उल्हास वाटयचे अशें विनंती करता. देव बरें करूं. आनी आतां मगो न्हू तुमी थंयसर बसून आशिल्ले कडेन या थंयसर तुमी उबे रावन संभ्रमाचें जेवण घेवंक वता जाल्यार तुमचे दिश्ट ह्या खोशयेन दवरात. एक अपुरबायेचें डान्स हांगासर सदर जावचें आसा आनी तें डान्स पळोवन तुमी समेस्तांनी दोशी जायचय अशें विनंती हांव करता. देखून फुडें सरचें कॅथोलीक सभेच्या संध्यांनी. फाटल्यान जालो पिसो उलयता उलयता मोग जालो असो आपुणाक वार म्हणून दिलो बरो वासो म्हाका फटयलो रे आयकात कसो ते काजारी म्हाका सांगोक ना ताच्या घोवान एक दीस आमकां सापडायलो म्हाका अशें घडत म्हूण हांवें चिंतूंक ना
तुझ्या गोमट्याक दवरून गुडायलो म्हाका गोडूयलो बरोच धाडायलो ओटांनी शेकायलो बँडार वळटा संगीता सुवालो मौन कळता काळजांत भरता मोगास उमाळो बँड वाजता बँडार वळटा संगीता सुवालो मौन कळता काळजांत भरता मोगास उमाळो नस 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 आमी नाचोया काळजाची दारां उसोवया मोगाच्या दगीन लासोया जैव आमी नाचोया जैव आमी नाचोया नाचताय तर म्हज्या वेंगेंत नाच म्हज्या मोगा हसताय तर म्हाका पळोवन हास म्हज्या मोगा दुसऱ्या संगी तुवें नाचचें न्हय हेरांक पळोवन हासचें न्हय दुसऱ्या संगी तुवें नाचचें न्हय हेरांक पळोवन हासचें न्हय मोग म्हजो तुका मोग तुजो म्हाका दिल्लो आसतना नाचताय तर म्हज्या वेंगेंत नाच म्हज्या मोगा हसताय तर म्हाका पळोवन हास म्हज्या मोगा वाव बारी अपूर्वचे डान्स हांगासर सदर जाल्ले आसा सगळ्यांक निजाय कितें दोशी जाल्या खुशी जाल्या जर तुमी परत पळोवंक आशेतात तुमी आमचे यूट्यूब चॅनलाचेर हो सगळो व्हिडिओ पळोवं येता सगळें चित्रीकरण केलां हांगासर मनीस विजय सोजो तांणी VL मिडिया आमचे बेरगदेचे यूट्यूब चॅनलार मस्त कार्य येतात हर एक कार्य तुम्ही घरात आवनूच बसून पळयचंय आणि ह्या मुखांतर आमच्या कार्यांत वांटेले जातल्यांक पाठिंबो दिवचंय अशी विनंती तुमच्या लागीं हांव करतां ह्याच घडये हांगासर मारिया डिसोजा मनेस्तीन मारिया डिसोजा आमच्या बँडाची सगळी जबाबदारी सांबाळची तिका एक फुलांचो तुरो दिवच्याक हांगासर आमी आशेतां दय करून तिणें हांगासर मुखार येजय बराबर आमचे उपाध्यक्ष मनेस्त दीपक डिसोजा तुम्ही आणि तशेंच किशोर फेर्नांडीस हांगासर येजय आणि मारिया डिसोजाक एक शॉल पंगरून आणि तशेंच एक बुक्को दिवन मान करीचय अशी विनंती भुरग्यांक सगळे कळवणी दिवची भुरग्यांक फोन करून सांगचें तांकां सगळ्या प्रॅक्टिसाक तरबेतेक आपोवचें सगळी जबाबदारी ती सांबाळून आसा देखून तिका आमी अभिनंदन पाठयता देव बरें करूं म्हणटा तेच्या निस्वार्थी सेवेक आमी आभारी जावन आसा देव बरें करूं आनी आतां ह्या सोबीत कार्याच्या अंतिम हंतार आमी आसा सगळें कार्य बऱ्यान जावच्याक आमचेर देवान दरदोशी बेसांवां वतल्यान देखून अर्गां दिवन हांगासर एक मागणें आमचे सहायक येजाक मनादीक बाप जॉयल मोंतेरो म्हणटात सगळ्यांनी उबे रावचें अशें विनंती हांव करतां आनी बराबर कोण सकट थंयसर उबी आसात दय करून मौन सांबाळीचें अशें विनंती मोगाचेनो एक घडीभर मौन आमी सांबाळया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन सर्वेस्परा देवा आमी तुका दिनवासता ह्या नव्या दिसा खातीर प्रत्येक जावन कोंकणी मायेक आज मान करूंक आनी कोंकणी मायेच्या उदरी जल्माचे भाग आमकां फाव केल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता मोगाळा बापा
आमचो गांव आमची माती आनी आमची भास हिसो आमी भरपूर रितीन मोग करूंक तुजी ससाय दी प्रत्येक जावन हे कार्यक्रम आयोजन करूंक साबार व्यक्ती ह्या कार्यक्रमा फाटल्यान वावुरल्यांत तांकां सोमेस्तांक तुज्या उदार आशिर्वादांनी बेसांवांनी भर तांणी काडिल्ल्या ह्या वावराक प्रतिफळ तांकां लाभय तशेंच ह्या कार्यक्रमांत वांटो घेतिल्ल्या आनी हांगासर कोंकणी मायेक मान करून जमलेल्या सोमेस्तांचेर तुजे विस्तार आशिर्वाद वत ह्या संभ्रमाचो वांटो जावन हांगासर मांडून हाडल्या जेवणाचेर तुजे आशिर्वाद घाल हे जेवण सेवल्ले वरवीं आमचे थंय आत्मीक गठाय आनी बोळ दिसान दीस सोडून दी आनी तुज्या रासा खातीर वावरूंक तूं आमकां फोव कर हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. देव बरें करूं. फादर आयचो दीस आमकां दोडत्या संभ्रमाचो आमचे पेरगज स्थापनेचो दीस संभ्रमता आसतना 112 वर्सां जालीं आनी ताका त्या संभ्रमांत आमी आसल्या आनी आनी एक संभ्रम कोंकणीचो संभ्रम हांगासर चल्ला. संभ्रमाच्या जेवणाक वेता आसतना मुद्गात दयकन हांगासर कोणी नाकात. आतां मनेस किशोर फेर्नांडीस सोमेस्तांक जेवणाक आपोवणें पटयतात आनी तुमी फुडल्या दिसांनी युट्यूबाचेर खरें पळयत आसतना संभ्रमाच्या जेवणाक आपोवणें पटयल्लो उडास काडात. आतां मनेस किशोर फेर्नांडीस. सक्टांची जेवणाक उदक आयल्या म्हणटात. संभ्रमाचे जेवण तुम्ही स्वीकार करत असताना सगळ्या जेवणाच्या उपरांत तुमचे गोष्टी दवरचे खातीर या स्टेजीच्या वेदीच्या फाटल्या कुशीक थंयसर वेवस्था आसा थंयसर सगळ्यो गोष्टी तुम्ही सोडीत जाय अशी विनंती आमी करता. बराबर हांगासर हॉला भितर कोणेच गोष्टी दवरूंक नजो अशी विनंती तुमचे लागीं आसा. आनी बराबर हांगासर ब्रास बँड आमचे सुमी आसा सेंट सेबॅस्टियन चर्च ब्रास बँड अपुरबायची बँडा बसून हांगासर सरतले आनी हांगासर मुखार येवन डान्स करूंक सगळ्यांक अवकाश आसा. जेवण जालें की इल्लेशें हांगासर डान्स केलें
हांगासर फुडें येवन डान्स केला समेस्तान देव बरें करूं मोगाचें मन थंयसर तुमी भायर वयता आसतना मोगाची लागा ह्या कार्याचे म्हणजे सप्टेंबर 13 तारखेच्या कार्याचे तिकेट्स थंयसर दवरून आसात दिवन आसात वायसीएसचे सदे तुमी तांकां सहकार दिवचे अशी विनंती आमी करता 80 रुपये आनी 1000 रुपये 1000 रुपयाक तुमकां दोगां जाणांक थंयसर प्रवेश आसतलो आनी देखून ह्या कार्याच्या वांट्यार तुमचो सहकार दिवचे अशी विनंती करता मोगाची लागा ह्या कार्याचे तिकेट्स पास थंयसर तिकेट थंयसर भायल्या कुशीन आसात ते तुमी घेवचे अशी विनंती करता तशेंच दीपक डिसोजा आमचे बिकज गवळी परिषदेचे उपाध्यक्ष तांचे कडेन ते तिकेट्स मेळटात तुमी ते घेवन सहकार दिवचे अशी विनंती आसा बरोबर भुरग्यांचे जेवण जालें जाल्यार तुमी मुखार येयचे भुरग्यांचे जेवण जाल्यार घडले हांगासर कोंकणी पदां बरी कोंकणी पदां मंगळूरची तशेंच गोंयची पदां घालून बरें डान्स सदर जावंक आसा तुमी कासारा मटवानी कशें लायन डान्स पळयतात बरी तशेंच एक डान्स हांगासर सदर जावंक आसा अर्बन ग्रुप हाच्या पंगडाच्या सुजान मागीर सुजान आमच्या सुजान आसा ते डान्स करून तुमकां सांगात दिता देखून जेवण जाल्यार सगळ्यांनी मुखार येवन ते जावचे हांगासर एका बरोबरचे डान्स सदर जावंक आसा बँडाची भुरगीं चड पळय तुमी येयात एक 5 मिनटां हांगासर एक सुबेज डान्स आमी सदर केला फक्त भुरगीं मात्र न्ही व्हडां तशेंच तरणाटी तुमी जाणून जायची हांगासर सगळ्या कपड्याची एक सुबेज डान्स हांगासर सदर जावंक आसा आनी तशेंच फुडल्या दिसांनी युट्यूबाचेर तुमी आमच्या फेसबुकाच्या चॅनलाचेर हें पळोवंक मेळटा
लो लो बरो वासो म्हाका फोटो रे आयकात कसो देखा सारी म्हाका सांग पापेना ताच्या घोवानी दिसा म्हाका सांगलो म्हाका अशें कळोन कोणावर जीव तुवेना म्हाज्या घोंड्यार दवरून उडायलो म्हाका फोटो येयलो superstar Siapa saat dinas tolong yang jaga ngaca pabela Tujuh sudah raja tinggi bapak kami beruntung yang kawan Ada kita upgrade tujuh kali pacakaran Bisi-bisi seluruh nama Gara badion sama maka kita udah hari lo musuhan Rebuka Bisi-bisi seluruh nama Gara badion sama maka kita udah hari lo musuhan Rebuka Yeah, yeah, yeah
आता ब्रास बँड आसा हांगासर तुमी जेवण येवना जाल्यार तुमी जेवण स्विकार करात तुमी जेवल्या जाल्यार जिरला आसतलें आनी तुमी जेवण स्विकार करा वडाक सगळ्यांक सांगाता मेळोन आनी एक हांगासर बँड आवाज संत आसतना डान्स करूंक आपण दिता तुमी